मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव तुमकां म्हजी थोडीशी टेस्टमनी सांगता. कित्याक टेस्टमनी आयकल्या उपरांत आमचो भावार्थ जायते पाटी वाडटा. जितली आमी देवाची कोणाक बरेपण मेळ्ळां ते आमी अनुभवता आनी दुसऱ्यांक आमी सांगता, तितलेय पाटी आमकांय आमच्या जिवितान जायते बरेपण अनुभव मेळटा. तर अशेंच म्हज्या जिवितांत हांव पयले सान देवाचे हितून आसा, म्हणजे देवाचो मोग म्हजे भितर आसा आनी हांव जायते देवाचो वावरूय करतालें, जावं आमचे इगोर्जेन जावं PPC मेंबरान. आनीक मागणें म्हणटा तें म्हाका एकदम बरें आसलें. हांव म्हज्या जिवितान मागणें एकदम बरें करतालें. खंयचेय कोणाचेय सेरेमनी वच, जावं क्रिस्टिनीक जावं काजराचे जावं कसलेय सेरेमनीक वचत जाल्यार हांव मागणें पयलीं म्हाका सांगतालीं, तूं मागणें कर आं, एट द मोमेंटूच. पूण हांव केन्नाच नाकारिनासलें, करतालें म्हजे लागीं जाता ते परीन. आनी हांव मागणें एकदम बरें करता. आनी हे भाशेन म्हजें जिवीत आसा. हांव पयले सावन म्हज्या घरांत तेर्स जावं मागणें मिसाचे भेटेन आमोरी रोजार हे भाशेन म्हज्या घरा बेन हांव करीत आयलां आनी म्हज्या भुरग्यांकूय हांव शिकयता ते भाशेन. आनी म्हजी 3 भुरगीं म्हाका, म्हजें नांव कन्सिसांव, हांव केपें सावन आयलां. म्हाका 3 भुरगीं, 1 बाय आनी 2 बाब. म्हणटूच म्हजो घराबो हे भाशेन हांव भुरग्यांक ल्हानपणीच्यान तांकां देवाच्या मोगान देवाच्या उतरान वाडयत आसा. हें आसतना 2021 फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत म्हाका एक पिडा आयली आनी हांव अकस्मात दुयेंत जालें. म्हजे आख्खे फूल बॉडी पेन जावपाक लागली. न्हय म्हूण म्हज्यान एक सायडीन पडटल्यार दुसरे सायडीन वचूंक जायना. कोण एके भाशेन मार घालून आमची कूड घायल जाता ते भाशेन म्हजे कुडीक जालें. अकस्मात म्हाका हे भाशेन कशें घडलें काय म्हूण हांव चिंतूंक पडलें. जाल्यार हांवें चिंतलें म्हजे फॅमिली डॉक्टराक हांव दाखोवचें ना. म्हाका हांव चिंतूच म्हज्या मतीन एक डॉक्टर येयलो आनी हांवें म्हणलें हांव त्या डॉक्टराक कन्सल्ट करतलें. आनी तो डॉक्टर जावन आसा फिजिशियन प्लस कार्डियोलॉजिस्ट. पूण हांव नोको, म्हाका देवान कशे भाशेन सुचयलें त्या डॉक्टराक तूं कन्सल्ट कर म्हणून. आनी हांव उठलें आनी एकटेंच बायक घेवन भायर सरलें. आनी घरांत रावता हांव आनी म्हजो एकटो पूत, धुवेक काजार केल्या. म्हणटूच उठलें आनी हांव डॉक्टराशी गेलें आनी डॉक्टरान म्हाका चॅकअप केलें आपले भाशेन आनी म्हजी ECG काडली. आनी हांव पोत्तून टेबलाचेर बसलें, सिटाचेर. डॉक्टर टेबलाचेर बसलो आनी डॉक्टर मातशी चितेस कसो जालो. डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बरोवपाक लागलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो परतून तूं वच, परतून एक पाट तुका चॅक करुया. परतून चॅक केलें, परतून ECG चॅक केली. परतून डॉक्टर बसलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो जाणा कशें जावं तुका हार्टाची ब्लॉकेज आसा आनी तूं डायरेक्ट. आनी म्हाका डॉक्टर दिलो एंजिओग्राफी करपाचो. आपोलोन वच, अमक्या डॉक्टराक मेळ, डॉक्टर विनायक तुका सगळें करतलो. तर हांव मातशें चितेस जालें, कित्याक हांवें चिंतूंकूच ना म्हाका हे हार्टाचे ब्लॉकेजाचे सिकनेस आसा म्हूण आनी केन्नाच म्हाका त्रास जावंक ना. म्हणटूच काडलें आनी गेलें. आनी डॉक्टरान म्हणलें तूं चड टायम घेयनाका, फाल्यांच वच आनी तूं डॉक्टराक कन्सल्ट कर. त्या उपरांत तुका डॉक्टर सांगतलो कितें आसा तें. काडलें आनी डॉक्टराचेर गेलें, एकटेंच गेलें आनी रिपोर्ट डॉक्टराचो दाखयलो आनी डॉक्टर म्हणूंक लागलो येस यू आर 90% रिपोर्ट आर शोईंग पॉझिटिव्ह, यू हॅव द हार्ट ब्लॉकेज. सो वॉट यू आर डुईंग, यू आर डिसायडींग अबाउट द एंजिओग्राफी. हांवें म्हणलें येस डॉक्टर, पूण आतां हांव एकलेंच येयलां, म्हज्या पुताक सांगता आनी नेक्स्ट टायम हांव पुताक घेवन येता म्हणलें. तितलें म्हणसर म्हज्या धुवेचो बाब आसा ताका फर्स्ट बर्थडेचें प्रिपरेशन करताली म्हजी धूव. घरान आनी कोणाक हांवें सांगोंक ना म्हाका हे भाशेन प्रॉब्लेम जाला म्हूण. न्हय म्हूण म्हज्या धुवेकूय सांगोंक ना, कित्याक तें बाबाचे फर्स्ट बर्थडेक प्रिपरेशनाक बिजी आसलें म्हणटून ताकाय डिस्टर्ब करूंक म्हाका नाका आसलें आनी हांवें सांगोंकूच ना ताका. दुसऱ्या दिसा हांव म्हज्या पुताक गेलें आनी डॉक्टराक मेळोंक गेलें पोत्तून. तर डॉक्टरा भशेन बसलीं आनी डॉक्टराक म्हणलें डॉक्टर अशें आहा. तर डॉक्टर म्हणूंक लागलो पळयात your reports are showing 90% positive, so you have to do the angiography. म्हणटोच काडली, डॉक्टराशी उलयली आनी एंजिओग्राफीची डेट घेतली आनी घरा गेली. त्या उपरांत मागीर आमी चिंतलें एकूच डॉक्टराचेर आमी पातयेवन एंजिओग्राफी करची न्हय, आनीक एक डॉक्टराक कन्सल्ट करुया. बरोसो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट पूण बरो एक्सपिरियन्स जाणटो असो. तो डिसायड केलो हांव पोत्तून डॉक्टर कुलासो कन्सल्ट करूंक गेलें मारगांव.
डॉक्टर कुलासून म्हाका कन्सल्टिंग करून चेकअप करून रिपोर्ट पळयल्यार तोय म्हणूंक लागलो तुका हार्टाची ब्लॉकेज आसा. येस यू आर हॅव्हिंग, सो यू डू द एंजिओग्राफी. म्हणल्यार चितलें आनी डिसायड केलें एंजिओग्राफी करपाचें. तितलें म्हणसर 1 वीक आमचो टायम थिंगा जालो. दुसऱ्या विकान आमी गेली एंजिओग्राफी करपाक डिसायड केलें आनी गेली. वयता आसतना रस्त्यार हॉस्पिटलान अर्द्या वाटेर म्हजो पूत म्हाका विचारता, मामी तुजो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येयल्यार कितें करपाचें, एंजिओप्लास्टी करपाची तुका ब्लॉकेज आसल्यार. हांवें म्हणलें तूं ओगो राव, देव कितें सांगता तें आमी पयलीं पळोवया. ताचे पयलीं हांव देवाची मागणें करतालें आनी म्हजो भाव रेजिनाची हांव भयण. म्हणटच ताणें म्हाका तो व्हायट पेपर दिल्लो आनी तेजेर तो म्हाका मागणें करूंक सांगलें आनी तोय म्हजे पासत मागतालो. म्हणटच ह्या दिसा मध्ये हांवूय प्रेयरान रावलें आनी तोय प्रेयरान रावलो. आनीक आमी गेली एंजिओग्राफी करूंक डिसायड करून. एंजिओग्राफी करूंक सकाळीं 9:30 हांव हॉस्पिटलान टच जालें आनी अबावट 1 o'clock म्हाका भितर वयलें. आनी म्हजे कुडीचेर डॉक्टर इलाज करता आसतना हांव देवाक प्रेज एंड वर्शीप करीत आसलें. हांव आसलें सेन्सान, म्हजो फकत एकूच हात डॉक्टरान सेन्सान ना ते भाशेन केल्लो. म्हणटच हांव देवाक प्रेज एंड वर्शीप करीत आसलें. जेजू म्हजे कुडीन जें कितें आसा तें तूं डॉक्टराक दाखोवन दी आनी हांव मानून घेता म्हजे कुडीन एकूय ब्लॉकेज आसना म्हूण. हे मागणें हांव करीत आसलें. आनी डॉक्टर आसलो हिंदू डॉक्टर विनायक. तो म्हजो रिपोर्ट टेस्ट जाल्या उपरांत 1 मिनट पासून म्हजेशी रावन आसतना धांवन म्हजो पूत भायर आसलो. तो रावतालो मामीचो रिपोर्ट कितें येता तो आयकोंक. तो धांवन म्हज्या पुताशी गेलो आनी पुताक म्हणूंक लागलो, बाबा प्रेज द लॉर्ड, युअर मामा इज नॉट हॅव्हिंग एनी ब्लॉकेज, प्रेज एंड वर्शीप, थँक्यू म्हणूंक लागलो. ते घडयेर म्हाकाय म्हणूंक लागलो, म्हाका मामी म्हणटालो तो हिंदू. तो दे आर रिस्पेक्टिंग मोर फॉर द मदर्स. सो तो म्हणूंक लागलो, मामी यू हॅव नो एंजिओप्लास्टी, थँक गॉड, प्रेज द लॉर्ड, यू हॅव नो ब्लॉकेज म्हणूंक लागलो. आनी तेच घडयेर हांवें देवाक आर्गां दिली, थँक्यू जीजस, प्रेज द लॉर्ड म्हणून. त्या उपरांत हांव देवाच्या उतरान आसलें, पूण म्हाका देवाच्या उतराची जाणवाय तितली नासली. सगळें करतालें हांव, मागणें करतालें, सगळें करतालें. पूण जेन्ना म्हजो भाव रेजिनो बेंगलोर रेटिटाट गेलो 3 months डिसायपलशीप, तेन्ना तो म्हाका थंयसान व्हिडिओ धाडटालो. आनी हांवें केन्नाच ब्रादर जॉन्सनाचें टॉक आयकोंक नासलें. म्हणटच तो म्हाका धाडीत आसलो. एक दीस हांव बसलें आनी हांव तें आयज पळयतलें म्हणलें आनी लोड केलें. पयलींच शिकोवण हांवें ब्रादर जॉन्सनाची आयकोंक स्टार्ट केली आनी आयकोता म्हाका टेस्टिमनी बी आयकोंक मेवल्यो. हे भशेन हांवें जायती ताची शिकोवण आयकोन म्हजे कान देवाच्या उतराक उक्ते जाले आनी म्हाका ह्या देवाच्या उतराची जाणवाय चड आनी चड मेळत येयली. आनी म्हाका एक दुसरेच भाशेचो एक्सपिरियन्स म्हजे भितर आयलो आनी एक उमेद कशी आयली. आतां हांव देवाच्या उतरान येयलां, हें उतर दुसऱ्याक दिवंकूच जाय. म्हजे भितर घेवन रावल्यार म्हजी वाट जावपाची ना, हें हांवें चिंतलें आनी डिसायड केलें. आनी थोडेशे म्हाका गूण आसले जे देवाच्या उतराक सर जायनाय, कित्याक जायते फावटी आमकां जायते अवगूण आसतात, जावं नेगेटीव थॉट्स जावं आनी कितें, तें आमचे भितर आसत जाल्यार देवाचें उतर आमचे भितर येयना. एक आडकोळ कशी आमकां जाता. पूण जेन्ना हांवें देवाचें उतर आयकोन म्हजे कान देवाच्या उतराक उक्ते जाले, हे सगळे आपोण नाच जाले. आनी म्हाका थोडीशी भिरांत आसली म्हजे भितर. आतां हांव घरांत एकटेंच रावता, म्हजे 2 पूत आसात बोटीर, धूव आसा ती आपल्या घरा आसा. म्हणटच म्हजो घराचो जागो असो एकसूरपणार असो, चडशी म्हाका नेबर्स ना. पूण हांव एकलेंच रावता घरान. म्हाका जाय ती जाय म्हणटा, तूं भिरांत दिसना तुका, तूं कितकोन रावता एकलेंच एकसुरें. हांव म्हणटा देव आसा. आनी जेन्ना म्हाका ब्रादर जॉन्सनाची शिकोवण आयकोन गोमोन येयलें की आमी एकलीं केन्नाच ना, आमचे बरोबर देवाचे 8 बोडवे आसा आमची राखण करूंक. पवित्र आत्मा आमकां गायड करता आनी 8 बोडवे आमकां आमची राखण करता. हें म्हाका सोत कळोन येयलें. आनी केन्ना म्हज्या घरा अशीं झाडां जंगलशें आसा म्हणटच सायडीन केन्ना जिवाणी येताली, पूण म्हाका चड भिरांत जिवाण्याची दिसताली. ती घरांत येयली घुसली जाल्यार म्हाका मारूंक बळ नासलें. पूण म्हाका एके भाशेन एक बळ येयलें, कोणूय घरांत घुसोन जिवाणी येवं कोणूय येवं हांव मारतलें. हे भाशेन म्हाका एक घडसाण कशी ह्या देवाच्या उतरांतल्यान म्हाका येयली. आनी जें म्हजें नेगेटीव कितें आसलें तें
आपणच गेले, हांवें कांयच करूंक ना, हे सगळे गुण आपणच गेले. आनी देवाचें उतर आयकून म्हाका ही घडसाण बळ आनी एके भाशेची घोटाय मेळ्ळी. मागीर जॉन 8:31 कितें म्हणटा तें सांग पळोवया भयणी, मातशी वाचून दाखय म्हाका. सत तुका कळटलें आनी सत तुका सुटका दितलें. म्हजी उतरां तुमचे भितर रिगून रावल्या शिवाय तुमी खरेपणी म्हजे शिस्त जावचे नात. आनी सत कितें तें तुमकां कळोन येतलें आनी सतूच तुमकां सुटका दितलें. हेंच म्हज्या जिवितान हांवें एक्सपिरियन्स केलें. जेन्ना देवाच्या उतराचें सत म्हजे भितर आयलें आनी तें सतूच म्हाका सुटका मेळ्ळी. इतल्यानूच म्हजी टेस्टिमोनी सोंपली. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to you, God. All glory, God. हेच मोगाच्या बाबा भयणीनो आमी सांगता आतां पासून एकलो सांगता वय प्रॉब्लेम आसा, पूण तेच सांगना देवाचें उतर आतां तुमी आयकतल्यात ते कान दिवन चीप दिवन आयकया. देवाच्या उतराक पदवी आसा, देवाच्या उतरांतल्यान सुटका मेवता. ओके, सिस्टर अनिशा काम. आमची भयण सिस्टर अनिशा ती आमचे JCILM टिमीन आसा. जे कितें तिणें अनुभवलां पवित्र आत्म्यान तिच्या जिवितान कितें काम केलां, आयज ती हेंच उतर सगळ्याक दिवंक वावुरता. जावं आमचे फोंड्या रिट्रीट आतांच घडये टीव्हीन ती उतर दिवन येयल्या आसतली झेवियर्स हाऊस आनी आतां हिंगा पावल्या. हे भयणी पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. थँक्यू जीसस. आनी तिच्या तोंडांतल्यान पवित्र आत्मो कितें सांगता तें आमी आयकुया. Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. जोंग ना दिसता बरी आवाज ना. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. डोळे बंद करूया सगळे. सर्गींच्या बापा तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता ह्याच्या दिसा पासून. दिनवासता सोमया तुका वो वेळ ही घडी आयज तुवें आमकां फावो केलाय. तुज्या नांवान तुवें आयज आमकां एक एकल्याक आमचें नांव घेवन एकठांय केल्या ह्या सुवातीचेर. तुज्या हाजीरपण ह्या सुवातीचेर आसा म्हूण आमी सोत मानता जेसू. कित्याक तुजें उतर म्हणटा दोगां वा तिगां तुज्या नांवान एकठांय जाता तूं तांच्या मदेकांत आसाय न्हू. पळयतात ना तुका आर्गां दिता. तूं आमच्या सांगाता आसा, तूं आमच्या भितर आसा, तूं आमच्या मदेकांत आसा म्हूण तुका दिनवासता. तुज्या हाजीरपण तुवें ह्या सुवातीचेर केल्या म्हूण तुका आर्गां दिता. आनी हाची शिकवण आमच्या जिवितान आमकां भोव व्हडली बदलावणी तुवें केल्या आमच्या जिवितान ह्या उतरा प्रमाणे हे शिकवणे प्रमाणे म्हण तुका आदी फुडेंच आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. तुजें उतर म्हणटा जेसू जें कितें आमी आवडेता काळजाचे आमचे आवडे आसता पयलीं सोत मान तुमकां तें मेवलें म्हणून आनी मागीर तें तुमकां घडोवन येतलें. त्याच उतरा प्रमाणे आमी सोत मानता. ह्याची शिकवण आयकून तूं आमच्या काळजान वस्ती करताय आनी तूं आमचें जिवीत बदलताय म्हणून तुका आर्गां आनी वाखाणी दिता. Take complete control of this evening, O Lord. Your presence is here. You are moving between us, inside of us. Thank you, Holy Spirit, for your presence, for your teaching. It is you, Lord, who is thinking through my mind and who will speak through my mouth. Let it be done according to your will, Lord. Whatever is it, you speak through my mouth. In Jesus' name we make this prayer. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. कशी हान सगली? Praise God. कशी हान? बरी हान? वय? वय? पण देवाचे उतर कितें म्हणटा? We are blessed. To be a blessing. We are anointed. And we are blessing to others. Yes or no? पण जेन्ना आमी म्हणटा कोंकणी
ओके. पूण जेन्ना आमी म्हणटा आय हॅव नो हॅबिट ऑफ स्टेईंग एट वन प्लेस, नाव आय डोंट नो हाऊ टू कंट्रोल माय सेल्फ अँड बी इन दिस प्लेस. ओके, थँक्यू जीसस. आय कॅन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट जीसस हू स्ट्रेंथन्स मी. थँक्यू लॉर्ड. ओके, सो आमी बरी आहा म्हणटा तेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आसना. When we say we are fine, we are okay, we are good, little bit okay, but मातशी बरी हा तरी मातशे म्हणजे कितें आमी देवाच्या उतराक पाती येना. उतर म्हणटा तुम्ही आशीर्वादीक आहा, तुम्ही ब्लेस्ड आहा. We have to wait. आमी रावंक जाय opportunity when somebody will come and ask me how are you, and then immediately I am blessed, I am anointed, I am highly favored. Yes or no? हा, कितल्या जाणांक इंग्लिश मातूय येना, लॉजपाचें ना, कित्याक आमी आयज एक उतर पासून काना वयल्यान वचप ना. सगळे काळजा मनान रिगोन आमचें जिवीत बदलोंक जाय. सारकें? कित्याक जेन्ना जेजू आपणाचें उतर पोरगोडटालो, बापाचे राज्याचें उतर पोरगोडटालो, जेजू खोशी नासलेली एकलो पासून उतर नासतना म्हणजे वसोंक जाय म्हणून घरात. तेका जाय आसलेले सगळ्यांनी सर्गीच्या राजाचे उतराक पाळो दिवन सोजमोन जिवीत बदलपाक. सारखे? आयज तेच उतर आमी परगोडटा. जे काम जेजून केला आमी आयज तेजें काम फुडें व्हरता. सारखे? सो कोणाक इंग्लिश मातूय येना, कित्याक म्हाका तुमकां सपोज इंग्लिशीन पासून अशें सेट करून जालें केन्नाय विथ द फ्लो आमी वयता न्हू, सो तुमकां तें मिस जालेलें नाका. सो हांव इंग्लिशीन कॉमेंट्स केलें, समबडी वील स्टॉप मी. सिस्टर यू. थँक्यू जीसस. ओके, सो जेजून कितें म्हणटाले, जेन्ना आमी म्हणटा आमी आशिर्वादीक आहा, आयकतलो गोडेक भावार्थी नासत, गोडेक दुसऱ्या धर्माचो आसत, गोडेक क्रिस्तांव आसत पूण जेजूची वळख ना, समजता. पूण जेन्ना आमी म्हणटली आमी आशिर्वादीक आहा, आमी ब्लेस्ड आहा, तो मनीस चितूंक वयतलो कितें म्हणलें हेणें. सारकें? चितूंक वय पडचो ना. बार्देस कोंकणी सगळ्यांक येता, एश टेस्ट करूंक जाय तुमची लँग्वेज, ती म्हाका जायना. सो जेन्ना आमी म्हणटली आमी आशिर्वादीक आहा आणि तो मनीस समज तर एक बिलिव्हर न्हू, म्हणजे एक स्वत मानपी ना, समज तो दुसऱ्या धर्माचो आहा, ऑन भावार्थी आहा, सपोज ताका खबर ना, तो आयकतलो आणि तो चिंतूंक पडटलो कितें म्हणलें, ब्लेस्ड आहा. ही तो तुमच्या फाटल्यान येवंक शकता आनी विचारूंक शकता, तुवें कशें म्हणलें तूं ब्लेस्ड आहा, तूं काल बरो नासलो न्हू पूण आयज को ब्लेस्ड म्हणटा तूं. विचारचो ना, विचारचो ना. तेन्ना कितें करपाचें आमी, तेका जेजूचें उतर दिवपाचें. सारकें? सो आमचेर थोल्लेलें आहा आमी कशे भाशेन जेजूक दुसऱ्याक दिवप. सारकें हो न्हू? हो आमी कितें करप, रेतीराक वचप फकत म्हाजी कुडीची पेकोवणी घेवंक. इज इट? अशें आहा? जेजून कितें केलें, आपणाचो फायदो चिंतलेलो, कितें चिंतलेलें, दुसऱ्याक. सारकें? जेजू कोणा पासून जियेलो, दुसऱ्या पासून. आयज तो जेजू खंय आसा, म्हज्या सांगात आहा. हांवें कोणा पासून जिवंक जाय, हांव, म्हजी फॅमिली, म्हजो घोव, म्हजी बायल, म्हजी भुरगीं. सारकें? हा, दुसऱ्या पासून. पूण जियेतात आमी म्हणटा आमचो फायदो खंय जाता तो पळोवया. जायना, म्हाका हिलिंग जाय, म्हाका पेकोवणी जाय, म्हाजे भुरगे बरे ना, म्हजी फॅमिली सारकी ना, आनी कितें हा. आनी त्याच टायमार शेजाऱ्यागेरी मातशें कितें प्रॉब्लेम सपोज जाता, मे बी तुमच्या कानार पडला शेजारी मातसो बरो ना, आनी आमगेरी कोण बरें ना, आमी वयतली शेजाऱ्यांगेर, आमी म्हणटा आमगेर येयला ते आमकां नाका जाल्यार तेंगेर आनी वया म्हणचे ना. पूण जेजू तो जियेलो, जेजू तो जियेलो लायक आमकां पेकोवणी आसतली आहली, जेजूच्या नांवार आसतली आहली. जेजून कितें म्हणला, म्हज्या गायांनी तुमकां पेकोवणी मेळवली. कितल्या जाणांक हिलिंग जाय कुडीचे, पेकोवणी कितल्या जाणांक जाय, 1 2 3. मागीर फुडें येवपाचें ना, आतांच चान्स हा, बेगीन आतवयर करा. कोणाक जाय पेकोवणी, कुडीची पेकोवणी कितल्या जाणांक. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस. ओके, मागीर एंडाक आमी येवया त्या स्क्रिप्चराचेर. ओके, सो हांवें हात पयला आनी फेसूय पयला, कोणान हात वयर काडलेले, मागीर ना म्हणपाचें ना. ओके, आय हॅव सीन द फेसीस ऑल्सो, with hand, with face. I know how many of you all have raised your hands. Okay. आयचो आमचो टॉपिक कितें आहा, पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत. सारकें? आता पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत म्हणजे कितें. आता आमी सेशन आयचे अशें करूया की देर विल बी अ क्वेश्चन आन्सर्स. तुम्ही म्हाका विचारूंक शकतात आनी हांव तुमकां चड विचारतलें.
सो कितेंय जावं रॉंग आन्सर जालो आमी शिकतात सगळे शिकतात इवन आय एम लर्निंग कोण भियेना की बाबा रॉंग आन्सर जालो जाल्यार लॉस जातली कोण पळयतलो आमकां दुसऱ्यांचे पडला वा आमी शिकोंक येयल्यान शिकोंक आयल्यान. हा आयज चडशीं जाणां पेकोवण्यांक येयल्यान थोडीशीं जाणां शिकोंक येयल्यान सारकें पूण आमी तर देवाचें उतर शिकत आयज भयणीन काय बरी टेस्टिमनी कोणेन तरी सारकें चीत दिवन आयकल्या तुमकां सोत गमन येतले आनी तुमकां सोत सुटका दितली तुमकां सोत गमन येतले आनी तुमकां पेकोवणी मेळटली पूण कितें सोत पयलीं गमोंक जाय न्हू सोत गमन आसतना फकत पेकोवणेकूच रावले म्हणून जाता जायना जेजूची शिकवण आमकां तोही ना आमी रॉंग समजल्या आमी फकत आतां पळय जेन्ना जेजून बियेच्या ओपाराची पॅरेबल सांगलेलो पळय एक शेतकारी बी वोमता सारकें तेन्ना इतले लोक मल्टिट्यूड क्राउड भरलेलो म्हणटा कितलो मल्टिट्यूड हजारांनी लोक बोललो ह्या शेपता त्या शेपता जेजू दुखोलता कितें कोत्ता आनी जेन्ना जेजू इतली गोटी जाता बोटीन सोडटा आनी थिंगा बसता तांकां सगळ्यांक देवाचें उतर दिता कितले लोक येयलेले कितें घेवपाक पेकोवणी कितले जाण गेले जेजूशीन पत्ते एकलोच. few among them with the disciples but majority left तुमकां त्या मेजॉरिटीन जावंक जाय जे कोण जेजूची ओपार साडून गेले पत्ते घरा आमकां सजमनाचो ह्या घरा तसल्या ग्रुपान जावंक जाय काय कोण जेजूशीन वयता त्या ओपारेचो अर्थ सजमपाक तसले मनीस जावंक जाय हा आमचेर डिसिजन हा in which group you are counting for yourself in that majority who left and went away or the people who went to Jesus to ask for the meaning of the parable हा जाल्यार आयज आमी देवाचे उतर शिकोवंक येयला आतां हांव हांगासर देवाचे उतर शिकोवंक येयला कित्याक जेजू म्हणटा संवसाराच्या कोणशांनी वसात आनी आपणाचे शुभ वर्तमान परगट करा समजलें आमी फकत हांगासर मॅजीक करपाक ना मॅजिकशेन येता कितें कोता येतलो मॅजीक करून वयतलो तेजें कामूच मॅजीक पूण आमकां जेजू कितें सांगलां शुभ वर्तमान परगट करा सायन्स एंड वंडर्स एंड मिरेकल वील फॉलो यू सारकें सो आमी कोणाक चेस करूंक जाय देवाच्या उतरा फाटाफाट कितें येता सायन्स वंडर्स मिरेकल पेकोवणी सगळे हिलिंग उतरा फाटल्यान येता पूण आमचें डायरेक्शन पयलें खंय वयता हिलिंग पेकोवणी पयली जाय सारकें न्हू रॉंग आसा जाल्यार रॉंग म्हण आतां कोणाक रॉंग दिसता प्लीज करेक्ट मी एंड से इट इज रॉंग मागीर आमचे कडेन एविडन्स आहा न्हू हा एविडन्स फूल हा लोडेड येस ऑर नो प्रेज गॉड सो पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत म्हणजे कितें आय ऑलवेज हॅव टू रिमाइंड माय सेल्फ दॅट आय एम ऑन दीस टॉपिक थँक्यू जीसस ओके पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत म्हणजे कितें आम्ही सगळी पळयत आत्म्यान जियेतात सारखे सांगात चितून आन्सर दी आता पळयत आत्म्यान भरलेले जिवीत कोणूच उलयना फर्स्ट टाइम कितली जाणां येयल्या लेट मी सी फर्स्ट टाइम प्रेज गॉड एक्सेप्ट दिस 3 people 4 people द रेस्ट आय एम आस्किंग उरलेल्यांक विचारता पळयत आत्म्यान भरलेले जिवीत कितें जेजूची सगळी ओळख जाणा जालेली ओके ताचे जाणवायेन एकूच सिस्टर आन्सर दिता सो एकूच सिस्टर आमकां आन्सर दिता तीच जाणा फकत हा कोण उलयनात रागार तुमी म्हजेर जेजू वयच्या आधी जेजून सांगला आपण एक शारवती धाडटलो पवित्र. So let's go to this. Sister, you'll be reading, no? Okay. First we go to John 15:5. Mount Aquil to me fante. Jinkon moche sowen rigun rauta. Ani zache sowen how rigun rauta. Ti suba foda ditat. Kityak मोचे वेरी तुमच्यान कांयच करूंक जायना. मोजे विरे तुमच्यान कांयच करूंक जायना. जेजू कितें म्हणटा मोजे विरे तुमच्यान कांयच करूंक जायना. सो आमचे कडेन जाता जेजू नासतना ना आनी जेजू तर हांव म्हजे सगळे आसा म्हणटा जाल्यार हांव जेजूच्या उतरा प्रमाणे हांव जिवीत जियेना
आता सपोज तर हांव म्हणटा जेजू म्हणटा म्हजे विरे तुमच्यान कांयच करूंक जायना. हांव म्हणटा आतां जेजू म्हजे सवे आसा कित्याक उतर म्हणटा जेजू बगर म्हज्यान कांयच करूंक जायना. आनी जेजू बगर तर हांव कितेंय कोत्ता ते जेजू प्रमाणे ना जेजू प्रमाणे ते ना ते कोणा प्रमाणे आसात आमी नको घोडे संवसाराच्या प्रमाणे घोडे संवसारी मनशां कोण आहा तांच्या प्रमाणे. जो कोण इवल आसूंक शकता कोणी रॉंग नेगेटिव्ह वस्तूंचेर आमकां चलोवंक शकता सारखे. पूण जेजू सवे कोण जियेता तो जेजूच्या उतरार जियेता सारखे. जेजूच्या उतरार जियेता. आता जेजूचे उतर आमकां कितले शिकयता. जेजू ह्या संवसारान येयलो Slightly current is passing. You're taking this? The minute we touch here, no, I think current is passing. Oh yeah, in this also I'm getting current. Slippers are wet and my clothes are also wet. That's what I was Hand towel, wondering. give her the hand towel to catch this. I'll give you a mic stand. I was wondering from long time I'm getting a current. Thank you, Jesus. Praise God. Okay, you all are audible, no? I go ahead, Anu, tumka. I can continue, no? Yeah, okay. So, pois na, so lage tha. हांव तो दोस्त म्हाका करंट जाता आनी आय वॉज इग्नोरिंग बट आय डोंट नो माय क्लोज आर वेट. आय थिंक आय गॉट लिटल वेट ऑन द वे. ओके सो आमी कितें म्हणटा जेजू विरेत आमच्यान कांयच करूंक जायना. सो जेजू आमच्या सांगात आहा म्हणल्यार आमच्या सांगाता कोण तरी येवन हो मनीस कहो रावतलो काय ना आमकां दिसता पडटलें हा कोण तरी चलता म्हाका आतां भास जाता कोण सायडीक अहें चलता तो हें जेजू विरेत हो देवाचें उतर ताचें उतर. जेजू विरेत म्हणजे तो म्हणटा म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना म्हणजे कितें म्हजे उतरा विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. आतां उतर खंय आहा पुस्तकान. कितले फावटी आमी पुस्तक वाचता सकाळीं उठता तेन्ना कितले फावटी पुस्तक वाचतात आमी. पुस्तक वाचना पवित्र पुस्तक कोण हांव कोण उलयत ना हांव उगेत रावता. कितले फावटी एकूच फावटी. ओके एकूच पावटी. हा थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. येता आयकोंक विदाउट मायक ऑल्सो तुमकां येतालें न्हू. प्रेज गॉड. ओके सो आतां आमकां जॉन 15:5 म्हणटा म्हजे विरे तुमच्यान कांय करूंक जायना. आता काय करूंक जायना. आता जेजू मेल्या उपरांत पुनर्जीवन जालो आनी स्वर्गार गेलो. आता जेजू ना आहा जेजू खंय हा जेजू आता बापाच्या उजव्याक बापाच्या उजव्याक बसला न्हू म्हणजे आता आमच्यान कांयच करूंक जावचें ना. आता जेजू गेलो सारखे सारखे. कोण हा पवित्र आत्मो. कितले फावटी आमी सामके दिसाक ताचो उडास करता आहा म्हणून आमच्या सांगाता आहा म्हणून आमकां नॉलेज आहा. आमकां नॉलेज आहा. जेजू ना जेजू बापा सांगाता उजव्याक बसला आमी सामकी पीट पॅट विथ द आन्सर्स. पूण हांव सदांच अणभवता पवित्र आत्मा म्हज्या सांगाता आसा म्हणून अणभवता. आमी वय म्हणटा जाल्यार आमी केन्ना तरी दिसांतल्यान एक पासून चूक घडना आमच्या कडेन घडटा. आतां घडटा जाल्यार पवित्र आत्मा घडोवन दिता ती पवित्र आत्मा हाय म्हणटा चुकूय घडटा. काय जाता हें कन्फ्युजन. आता आमी कितें म्हणलें पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता आहा. ओके दिसांतल्यान आमी एक पासून चूक करिना कोत्ता म्हणटा म्हणजे पवित्र आत्मा करूंक लायता चूक आमकां. तेन्ना खंय वयता न्हिदता काय तो मातसो 10 मिनटां आड पडटा. आमी म्हणटा जेयल्या मातशी आड पडटा 10 मिनटां. आयज कोण पडोंक नासतलो आयज येयली न्हू हांगा आमी संडेचे कोण आड पडना सारखे. सो पवित्र आत्मा आड पडटा आमच्या कडेन चूक घडटा तेन्ना पूण कित्याक चूक घडटा तर ती तो मातसो जेजूक मेळोन गेलेलो दिसता बापाच्या उजव्याक. कितें जाता कितें जाता पूण ताळो कित्याक आयकोंक पावना आमी
फूल मानना म्हणजे तो मातसो उणो हा आयकोंक. We don't invoke, we don't ask him. Why we don't ask him? That's the question now. Why we don't ask him? Due to our own unbelief, our own It happens with you? yes. Yes. Now how many retreats you attended? Still it is happening with you? No. I have seen your face so many times. Thank you, Jesus. Okay. आता आमी एक क्वेश्चन आन्सर्स कित्याक विचारता? कित्याक आमी जेन्ना सोजमोणी घेता पळय, ही सोजमोणी आमकां बरे भशेन सोजमोंक जाय आनी आमी खंयच्या जाग्याचेर आमी चुकता तो जागो आमकां सोजमोन येवंक जाय. अनलेस अँड अंटील आमकां जेन्ना पासून आमकां खबर ना आमी खंय चुकता, आमी आन्सर दिता पळयतात आमच्या सांगात आहा हांव जावन आसा पळयतलेचें मंदीर, तो म्हजे भितर जियेता, तरी हांव चुकता. म्हणजे कितें तो वेकेशनाक वयता? हे कित्याक घडोवन येता ते आमकां जाणा जावंक जाय. आयज आमचो टॉपिक हा पवित्र आत्म्यान भरलेले आमचे जिवीत. पूण आमी जेन्ना चुकी आदरता तेन्ना आमचे पवित्र आत्म्यान भरोवना जिवीत उणें जाता, खंय कितें जाता, खाली जाता, कितें जाता, हे आमी आयज शिकोवंक जाय. आमी चुकता पूण कित्याक चुकता आमी तें शिकोवंक जाय. आमी पवित्र आत्मा आहा म्हणून जाणा पूण तो खंय हा, कशे भाशेन हा, कितें ताजे डिझायर, कितें ताजे आवडे. पवित्र आत्म्याचे आवडे असता. बायबल दॅट इज अ डिफरंट टिचिंग. पूण तुमकां एक शॉर्ट हितून हे सांगता की पवित्र आत्म्याकूय आवडो हा आमचे सगळे. आमकां ह्या संवसारान आवडे ना. आमकां पेकोवणी जाय तो आमचो आवडो, आमकां गिरेस्तकाय जाय तो आमचो आवडो, आमकां बरें काम जाय तो आमचो आवडो, आमची भुरगीं बरे भशेन शिकलेली आमकां जाय तो आमचो आवडो. आमचे आवडे न्हू हे डिझायर न्हू. डिझायर इज आवडो रायट. हा, सो आमचे हे डिझायर न्हू आहा हो ना, आमकां डिझायर आहा. तेच भशेन पवित्र आत्म्याकूय डिझायर आहा. पवित्र आत्म्याक एक आवडो आहा पूण तो आवडो पवित्र आत्म्याचो कितें कितें तो आवडो तेजो कितें सोदता तो, तेका कितें जालेलें जाय म्हजे सगळे आपल्या सारकी जाता आमी कित्याक सदां संवसाराकूच ब्लेम करतली आमी. कित्याक जेजू येयलो संवसाराक ब्लेम करपाक? आमी पयलीं आमी खूब ब्लेम केले कोणाक? आदावान पातक केले आमी पातकी जाली, आदावान पातक केले आमी पातकी जाली. कितलो आदावांक आमी ब्लेम केलो करूंक ना. आनी आजुनूय आमी संवसाराक ब्लेम करता. म्हणजे हितून आतां कोणतो वॉट यू से हितून गुन्यांवकारी कोण? आमी. हितून करेक्शन जावंक जाय कोणाच्या भितर? आमच्या भितर. पूण हे करेक्शन करपाक आमकां कितें जाय? कृपा देवान दिलेली हा. तू कृपा ही देवान तुका दिसती पडून येतली? कशी येता कृपा? पळयतो आत्मा घेवन येतलो. आता तू अजूनही मानचो ना का आता मानूंक लागतलो? प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड. थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस. सो आता आमी देवाचे उतर तर आमी शिकता, त्या उतरांतल्यान आमकां गमन येता पवित्र आत्म्याचो आवडो कितें. समजता? देवाच्या उतरांतल्यान आमी शिकोवंक जाय पवित्र आत्म्याचो आवडो कितें. पवित्र आत्म्याचो एकूच आवडो हा की आमचे जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतलें. आमचे जिवीत जावंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे चललेलें. आनी हे आमकां 2 वरांची शिकवण, एक 3 वरांची शिकवण, 5 दिसांचो रितीर, 8 दिसांचो रितीर आमी करून येता. येयल्या उपरांत घरा येवन आमचें जिवीत कितें? मातसो कोणें आमकां मातसो प्रेशर घातलो, कोणें 2 वायट उतरां उलयली, 15 दिसाचो रितीर केलो, गेलो निर्फळ. सारकें रागान बरोना आमी भत्ता बरोना. सपोज तर आमी 8 दीस रितीर करून घरा कडेन येयली, घरा येयल्या उपरांत आमकां जर घरच्यांनी कितें वायट उतरां म्हणली, तूं घरा ना, घरांतले तुमी कांय पळोवंक ना, तुमी उठ्ठा सुट्टा वयतात, रेतिराक वयतात, कितें कितें म्हणलें, मोग वाडटलो काळजार? मोग वाडटा ना. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? तुज्या दुस्मानाचो मोग कर, तुका दुखयलेल्यान तूं बेसावान भर. भरूंक शकता आमी? जाता? जायना. कित्याक उतर काळजान रिगोंक ना, पवित्र आत्म्याची सारकी वळख मेळोंक ना. शेलो आसता वयल्या वयर आनी डीप आसता. आमी देवाच्या उतरान भितर आनी भितर आनी भितर रिगोंक जाय. उतर आमी पयलें कितें? यू शूड अबायड इन मी. ते कोंकणीन कितें सिस्टर ते?
तुम्ही म्हजे सवेन रिगून रावशात रिगून रावशात. आनी म्हशी उतरान तुमचे सवेन रिगून हा रावतात. रिगून रावशा म्हणजे कितें रिगोन रावता म्हणजे सारखे भितर रिगोन इंग्लिशीन आमी म्हणटा अबायडिंग नो अबायड आतां आमी ग्राफ्टिंगाच्या पयला एक्झाम्पल ग्राफ्टिंग एक झाड आमी ग्राफ्ट करता एक झाडाक आमी मातशें स्लायटली कट करून दुसरो फांटो तितून रिगोयता ग्राफ्टिंग कितें येता मागीर फ्रूट दुसरे झाडाचे फ्रूट जावन येता जेन्ना उतर आमच्या भितर आमी रिगोन घालता सारखे ग्राफ्ट केलेल्या भाशेन ते फ्रूट जावन येतले पोयत ओतम्याचे फळ पूण आमची ती फळांच जावन येयना कित्याक उतरान रिगोंक ना सजमता लेट्स गो टू जॉन 14:16-17 आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनी एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सोबेन सदांकाल आसतलो तोच तो देवा संबोधी सोद उगडापें करता तो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसाराक तो दिश्टी पडना आनी संवसार ताका वळखय ना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तो तुमचे सांगातीक आसा तुमचे भितर रावता. Praise God. First verse, sister. 16 Yeah, 14-16 verse. आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनी एक शारोती दितलो. Okay. हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां शारती दितलो. कोण तो शारती? पवित्र आत्मो. सो आमकां आतां नॉलेज सगल्यांक आहा न्हू जाणवाय सगल्यांक आहा पवित्र आत्मो आपूण बापा कडेन सांगतलो आनी बाप तुमकां एक शाराती दितलो. इंग्लिशीन आमकां हांगासर कितें म्हणटा 16th verse and I will ask the Father and he will give you another helper. कितें म्हणटा another helper. आपूण बापा कडेन सांगतलो आनी बाप तुमकां एक शाराती दितलो. आतां इंग्लिशीन आमकां म्हणटा another helper. आतां हो another म्हणजे कितें आनी एक दुसरो पूण तेका डीप मिनींग हा तो आनीक दुसरो म्हणटा पळय न्हू ते खोल समजणी आनी दुसरो म्हणजे आपल्या सारकिलो एक्झॅक्टली लायक मी म्हणजे कितें जेजूचो आत्मो तो बापाचो बाप पूत पवित्र आत्मो एकूच सारखे फकत जण ते घा पूण बाप पूत पवित्र आत्मो एकूच. सो तो म्हणटा तुमकां दुसरो अनादर हेल्पर दुसरो तुमकां हेल्पर दितलो म्हणटा. आता तो हेल्पर म्हणजे कितें आमचो सांगाती आमकां हेल्प कितें म्हणटा हे आदारी दितलो. जेन्ना आमी संकश्टाक सापडटा तेन्ना आमी कितलो पवित्र आत्म्याक उलो करता कितले पाटी आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारता केन्ना आमच्या जिवितांत कसलो संकश्ट येता पवित्र आत्म्याक आमी उलो करता आमी वयता कोण मागणें करीत काय म्हणून आमचे सोदीत वसनान वयताली पयली तरी वी यूज्ड टू गो नो इवन आय यूज्ड टू गो I always seeking help from others. When I was facing so many difficulties in my life, I used to find somebody who can help me, who can bring me out from that situation. But now what Lord is telling us, God has given us another helper exactly like Jesus. देवान आमकां जेजू सारकिलो एक हेल्पर दिला तो जावन आसा पवित्र आत्मो. आता आमी म्हणटा पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत म्हणजे कितें पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत तूं आमकां घोडे घोडे दर एका सेकंदाक आमकां अणभव हा पवित्र आत्मो म्हज्या सांगाता आहा. समजता जेन्ना आमी म्हणटा पवित्र आत्मो म्हज्या सांगाता आहा संवसारान कितें घडटा कितें जाता म्हाका कांयच फरक पडना बिकॉज आय नो द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज विथ मी. कोणे कितें म्हणले पासून जाल्यार हांव म्हणटा कितें आय एम नॉट माय ओन आय डजंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड. पूण जेन्ना आमकां कोणे कितें म्हणले आनी आमी तो ते घेवन बसता आमच्या काळजाक मार लागता म्हणजे कितें हांव जियेता एक आपसुवार्थी जिवीत एक सेल्फिश लायफ. आता तुमी म्हणटली कोणे म्हाका कितें म्हणले आनी हांव तर घेवन बसना जाल्यार कशें जातलें म्हाका म्हणला न्हू आय एम हर्ट आय एम फिलींग व्हेरी बॅड I am feeling sad. I want to cry. Go somewhere in the corner and I cry. I go in the bathroom and Lord, how that person can say like this to me? I am very hurt. I cry. It means what? I am putting myself in the center.
I am not putting Jesus in the center. If I say that Jesus is in my center, no matter what people are saying to me, लोक म्हाका कितें म्हणटा ते म्हाका कांयच पडना, कित्याक हांव म्हाका तें घेयच ना, कित्याक I live for Jesus. I live like him. कितले जेजू जेन्ना संवसारान येयलो तेन्ना कितले लोकांनी जेजू कितें कितें म्हणलें, कितली वायट उतरां दिली. वयल्यान ताका हें पासून म्हणलें की तो मेळ्या आत्म्याच्या सांगाता मेळ्या आत्म्या काडटा. कितले वायट वायट लोक ताचे उलयलो, कितले मस्कऱ्यो तेजे केल्यो. जेजून तोंड दिलें कोणाक? आमी कित्याक दिता? आमी कित्याक दिता? आमी कित्याक हर्ट जाता? आमी कित्याक सँटी जाता? आमी कित्याक वचून रडटा? वयता आनी 4-5 जाणांक सांगता हेणें तें म्हणलें, तेणें तें म्हणलें, तेजे तकलेन आमी वायट उतरां घालता. म्हणजे कितें? I am living a selfish life. I am thinking about myself. I am putting me, myself in the center and not Jesus. पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत म्हणजे आमकां सदांच आयज आमचो विशय जावन आसा पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्यान भरता आमी दुसऱ्या पासत जियोंक कमेस जाता. कित्याक हांव म्हाज्या भितर आय एम नॉट लिव्हिंग फॉर माय सेल्फ. When Jesus came to this world, he came for a mission to die on that cross, to set me and you free from the bondage, from slavery, to set us free from that sin nature. पण आम्ही अजून पासून आमचेच चित्ता म्हजी कुडीक पेकोवणी ऑलरेडी दिल्या, पण तरी आम्ही म्हणटा पेकोवणी जाय. 1 Peter 2:24 आमकां कितें म्हणटा? जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली. आता बरी जाली जाल्यार तरी हांव कशी पेकोवणी सोदता? कित्याक बरी जाली म्हणून आमकां सोजमोन येना? कित्याक आमी आमच्या मनान चित्ता, आत्म्यान चिंतिना. When I began to think from my heart, from my spirit is always convicting me that you are healed by the precious blood of Jesus Christ. You are healed by the wounds of Jesus Christ. You are cleansed by the precious blood of Jesus Christ. My spirit begins to tell me that. But when I always remember, I'm always thinking of my flesh, of my mind, of my body, my physical pain, my this pain, my that pain. When I become conscious about myself, I'm living in a flesh. That's why the body is telling me, you are not healed, you have pain, you have this. Now who's speaking? My mind is speaking, but my spirit is telling what is written in the word. So if my life is filled with the Holy Spirit, if my soul, my body is filled with the Holy Spirit, my Holy Spirit will always tell me that you are healed by the wounds of Jesus Christ. समजता तुमकां? जेन्ना आमी पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत खुशालकायेन परगडटा, खुशालकायेन सांगता, जेजू हांव पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत जियेता, बापाचे जिवीत जियेता, जाल्यार म्हाजो फोकस म्हाज्या कुडीचेर आसचोच ना. Romans 8, we'll go to Romans 8:2. कित्याक जेजू क्रिस्त सवेन जिवीत दिता ते आत्म्याचे सुमूर्तींत पातकाचे आनी मरणाचे सुमूर्तींतली तुमकां निवारली. Okay, Romans 8:6. मनशा सैमाचेर इकलो दवरल्यार तुका मेळटा फकत मरण. Okay, मनशा सोयमाचेर इकलो म्हणजे ध्यान दवरल्यार, मनशा सोयमाचेर इकलो दवरल्यार तुका मेळटा मरण. कितें म्हणटा उतर? मनशा स्वयं म्हणजे कितें? ही कूड. मनशा स्वयं म्हणजे कितें? आमची कितें तुमकां सोजमणी हा? मनशा स्वयं म्हणजे कितें? आमची कूड. आता आमकां पळय इंग्लिशीन कितें म्हणटा? Those, I'll read from 5 onwards. Those walking according to the flesh tend towards what is flesh. Those led by the Spirit to what is Spirit. Flesh tends towards death. कुडीन कोण जियेता ती जियेता मरण. आणि 24 वरांतल्यान 24 वर आमचे ध्यान हा आमच्या कुडीचेर. कित्याक कूड आमचे एक जावन आसा विकनेस, पूण त्या कुडीच्या विकनेसाक आमकां विकनेस येयला म्हणून आमकां शाराती आमकां एडवोकेट आमकां हेल्पर धाडला. कोण? तो पवित्र आत्मो. आणि जेन्ना हांव म्हणटा हांव पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत जियेता जाल्यार म्हजें ध्यान म्हाजे कुडीर आसना.
Sogmata, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Sister, आणि एकदा वाचते. I want them, each and every one of them to hear this word. जी कोण मनशा सैमाच्या वंडावण्या परमणेंची येतात तांचो इकलो मनशा सैमाक आवडटा ताचेरूच दवरलेलो आसा. पूण जी कोण पवित्र आत्मो ओडून व्हरता ते वाटेन चलून आशेतात तांचो एकूच इराद आत्म्याक आवडटा त्यो वस्तू. मनशा सैमाचेर इकलो दवरल्यार तुका मेळटा फकत मरण, पूण पवित्र आत्म्याचेर तो इकलो दवरल्यार तुका मेळटा जिवीत आनी शांती. जीवित आणि शांती किद्यान हा? पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्यान. आमचे दीस आणि रात आमचे ध्यान हुई हा आमच्या कुडीचेर. पूण जीवित आणि शांती आमकां किद्यान मेळटा? पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्यान. आयज आमी सोबीत टॉपिक काढला पवित्र आत्म्यान भरलेले जीवित. सपोज जर आमचे जीवित आमी पवित्र आत्म्यान भरलेले म्हणटा जाल्यार आमचें ध्यान आमच्या कुडीचेर आसचें ना. नॅचरल नो. When you shift your focus from your body to your spirit, obviously you are living in a spirit. तेका लागून आमी तुझ्या उतरान जेजूच्या उतरान आमी रिगोन रावंक जाय. उतरान रिगोन रावल्यार ही उतरां आमचे कडेन उलयता. आमी तर घोडेक सकाळी उठली 5 मिनटां वाचले गेली आफ्टर सम टाइम विसरली. विसरतात. तेका लागून दीस आनी रात आमी नियाळ करूंक जाय देवाच्या उतराचेर. खंयचो स्क्रिप्चर हो? जोशुआ 1:8. देव म्हणटा जोशुआक दीस आनी रात नियाळ कर म्हज्या उतराचेर. हे पवित्र पुस्तकान समृद्धीच्या पुस्तकार कितें बरयला पळय ताचेर दीस आनी रात नियाळ कर म्हणटा. आमी कोत्ता कित्याक दीस आनी रात म्हणला देवान? देवान चिंतूंक ना हांकां फ्रीडम मातशें तरी जाय न्हू. लेट देम एन्जॉय लिटल बीट. वाय डे एंड नायट? एक मातशें डे टायम इज ओके. वाय नायट टायम? लेट देम स्लीप नो विथ द ब्युटिफुल ड्रीम्स ऑफ दिस वर्ल्ड. हा म्हणूंक जाय नासलेलें देवान? कित्याक म्हणूंक ना देवान? कित्याक देव जाण आसलो उतराची सोकोतर आमच्या सांगातान ना सैतान आमचो नाश करूंक येता. सारखे? होय. तेका लागून देवाकीन वरती जाणवाय आमची चलता ना. सो देवाचे जाणवाय कितें तरी सोर हा ना. तो देवान कितें तरी चिंतून म्हणलें न्हू जोशुआक दीस आनी रात नियाळ कर. पूण आमी कितें म्हणटा सकाळी मातशें वाजले पुरो न्हू म्हणून सकाळचे मातशे दनपारां 3 टायम आनी फिक्स केला आमी दनपारां 3 बोबो सारक्यो घरांत कोण येना तांकां मागीर तापोवन येव तशें जाता. थँक यू जीसस. दीस आणि रात आपल्या उतराचेर नियाळ कर. समृद्धीचे पुस्तक तुझ्या वोटाचेरूच आसूं दी म्हणटा. समृद्धीचे पुस्तक दिस बुक ऑफ द लॉ shall not depart out of thy mouth. देवाची कितली सोबीत उतरां. आमी जियेता उतरां प्रमाणे ना. मागीर आमकां कितें जाय? पेकोवण्यो जाय, हिलींग जाय, गिरेस्तकाय जाय, भलायकी बरी जाय, फॅमिलीक सगळें बरेंपण जाय, भुरग्यांक बरें फ्युचर जाय, बरें ग्रॅज्युएशन करपाक बरें बरें स्कॉलांनी घालपाक हे आमचे आवडे हा. पूण देवान सांगलें त्या उतरार आमी चलपाक रेडी हा ना. इजिली आमी ना म्हणटा पूण आयच्यान आमी आमची मनाची नवसरणी करून घरा वयतली. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कित्याक देवाचें उतर जेन्ना भायर सरता तें बेश्टे खाले रिते वचना. तें फळ दिता. जेन्ना वो पावस पासून स्वर्गार सावन पडटा झाड बी जे मातयेन आसता आमकां आख्खे वरस भर दिसती पडना पूण तें उदक पडना बरोबर तें किल्लोन येताच. इन द सेम वे देवाचें उतर जेन्ना परगट जाता जो मनीस ते आपल्या काळजान मनान रिगोयता तें उतर किल्लोन येताच. देवाचें उतर ते केन्नाच बेश्टे रिटर्न वचना रिते वचना ते. पूण आमकां रिते दिसता कित्याक आमचें आजून मन उतरार थरलेलें ना. आयज जायतीं जाणां आमी एकठांय जालेली आसतली कितें तरी आमच्यो भितरल्यो गरजो घेवन जावं आमचे काळीजे देव जाणा आनी हांव जाणा पूण आयज देव एकल्या कडेन उलयता. कितें तुमचे संवसारी आहा ते सायडीक दवरा. जेजूचो मोग पयलीं वळखुया. बापाचो मोग पयलीं जाणा जावया. Seek you first his kingdom and his righteousness and the other things will be added unto you. देवान म्हणून ना पयलीं संवसारी वस्तू सोदा
पयली सोर्गींचे राज सोदा नितीवनपणाचे जिवीत सोदा आमी नितीवनपण फाटी दवरून आमकां आमच्यो गरजो पयली आसा ना तेन्ना आमी म्हणोंक जाता हांव जियेता पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत. Amen. पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत केन्ना जेन्ना आमी जियेता पवित्र आत्म्याच्या उतरार पवित्र आत्म्याच्या जेन्ना तो पवित्र आत्मा तुजे कडेन उलयता आता पवित्र आत्मा आमचे सगळ्यां कडेन उलयता तो पूण म्हज्या कानार ती उतरां पडना कित्याक म्हजे कान हांवें उक्ते केल्या संवसारी वस्त आनी स्वर्गीची वस्त पवित्र आत्म्याची वस्त एक जायना. There is a fight between the worldly desire and between the Holy Spirit's desire. दोन्ही सर जायना कोहेच जावचे ना. हे सोजमणी आमी पयली घेवंक जाय मागीर देवाचें उतर आमकां सोजमोन येतलें. कितली जाणां म्हणटा आमच्या भितर पवित्र आत्मा आहा आतांच वयर करात. कितली जाणां म्हणटा म्हज्या भितर आत्मा आहा म्हज्या भितर आत्मा आहा. पयली आतां सोजमणी घेवया. कोणे हात वयर काडल्यार तुमी जाणा आसतली. म्हज्या भितर आत्मा ना हांवूच एक आत्मा. सोजमता ही सोजमणी तर आमकां ना. जेन्ना सुरवातेक हांवें विचारलेले कितली जाणां पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत जियेता सगळ्यांनी हात वयर काडलेले काडूंक ना. आमी पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत जियेता पूण आमकां अजुनूय खबर ना आमच्या भितर आत्मा आहा काय हांवूच जावन आसा एक बापाचो आत्मा. जेन्ना देवान मनशाक घडला मातयेचो घडला सारखे मातये हे सगळे तुम्ही जाणा न्हू. हे ल्हानसान आमकां शिकयला आतां तुमी ते नको म्हणनाका ना. कोण नको मातयेचे माती केलो मातयेचो पयली मनशाक केलो आनी मातयेचो कोत्तात तो धांवोंक लागलो. कित्याक धांवोंक ना तो श्वास घातल्या उपरांत कितें जाता तो जीव जाता. ते कुडीक कोणेन जिवी केली बापाच्या आत्म्यान. म्हणजे आता म्हज्यान म्हणूं येता म्हज्या भितर आत्मा आहा काय हांवूच एक आत्मा. हांवूच एक आत्मा. जेन्ना पासून आमकां गमना जेन्ना पासून म्हाका ही नॉलेज ना म्हाका जाणवाय ना की हांव जावन आसा एक आत्मा ओ म्हज्या भितर आत्मा आहा ही सोजमणी तर म्हाका ना जाल्यार आय एम व्हेरी सॉरी आय कॅनॉट से दॅट हांव पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत जियेता. सोजमता म्हज्यान म्हणूंक जायना कित्याक म्हाका सुरवातेचीच जाणवाय ना. तेका लागून होजाया 4:6 म्हणटा माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द लॅक ऑफ नॉलेज. आमच्या जिवितान आमी कित्याक शेणलेली आहा आमच्या भितर धुसपोट कित्याक जालेली आहा कित्याक आमकां स्वतूच खबर ना. सिस्टरीन टेस्टिमनीन सांगला उतर म्हणटा तुमकां स्वत गमन येतलें आनी स्वत तुमकां सुटका दितली. आमची सुटका कित्याक जायना कित्याक आमकां स्वतूच खबर ना. समजता आमी जावन आसा आमीच एक आत्मा बापाचो आत्मा. देवान आमकां जिवीत दिला आमच्या भितर श्वास घालून and then we became a living soul. आत्मा पयलो घालून आमचे मन जाला. We became a living soul. In KJV it says God gave his breath through the nostril of Adam and then he became a living soul. God never gave a soul. God gave a spirit, his breath, and then man became a living soul. So हांव जावन आसा आत्मा आनी म्हज्या भितर मन हा आनी हांव कुडीन जियेता. समजता. सो कुडीक कितले त्रास भोगोनी आमकां सदांच जाणवाय कसली आसोंक जाय आमच्या मनान की हांव जावन आसा एक आत्मा. म्हजी पेखवणी आसा म्हज्या आत्म्यान. म्हजे डिलिव्हरन्स आहा सुटका आहा म्हज्या आत्म्यान. समजता. Now it is very easy to say हांव पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत जियेता आनी म्हाका जाणवायच ना पवित्र आत्म्याची. ही जाणवाय आमकां पयली जाय आनी खंय मेळटा जाणवाय म्हजे कडेन उतरान पुस्तकान मेळटा. तेका लागून दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ जावंक जाय. आमी मातशे वखदाक नियाळ करतली मागीर म्हणटली राव कोण येयलो दारार चल या मुगो न्हेसली चल या पाटेक गेली जावं खंय फंक्शनाक गेली मागीर आमी त्या सरावंडिंगान आमचें मन
तितून वयता. म्युझिक कहली दुसरी म्युझिक वाजली आमचें मन त्या म्युझिकेन वयता. आनी उतर कितें म्हणटा, दीस आनी रात आपल्या उतरान नियाळ कर. इट वील इन नो टायम व्हांवन वयतली आमी संवसारी वस्तू. इन नो टायम, इन नो टायम. आम्ही म्हणटली ना हांव स्ट्रॉंग हा. एव्हरी मंथ आय अटेंड द रिट्रीट. एव्हरी वीक आय गो फॉर रिट्रीट. Every week you come for the retreat and for 10 minutes you attend any kind of functions which is कहले worldly things कितें जावनी. Now I'm not saying you should not go. आता हांव म्हणना तुम्ही संवसारी फंक्शनाक वचप ना, पूण आमच्या मनान कितें चलता ते थरलेलें हा. If I go, but I am all the time conscious about the word of God. If I'm meditating on the word of God, thank you Jesus. In my mind I'm saying, Lord, I love you because you love me so much. It is you who loved me first. I'm sorry, Lord, and I believe that you have forgiven me. Meditate on the scripture. Let's say, take 1 John 1:9. Lord, your word says that you have forgiven me. Those who confess their sins, you have forgiven me. Lord, it is not my desire to come here, but because of some reason I came, but I still meditate on you. I'm still talking to you. उलयता आमी Holy Spirit कडेन. म्हणजे कितें? I'm meditating on the word of God. So it is not the situation which is around you. It is your mind. I cannot say, no, that person came and took me over there and then I fell. No. It is you. It is me. समजता? Yes. प्रेज गॉड. Praise या God. आमचेर थरलेले हा. आमी तर उतरान घोटना आनी दुसरो येवन तर आमकां कितें 4 वस्तू सांगल्यो आनी आमी त्या उतरांक तर 4 कान दिले जाल्यार गुन्यांव कोणाचो? आमचोच न्हू. पूण आमी वयतले आनी कितें म्हणटा, जाणा मग म्हाका वचोंक नाका आसलें, ते येयले 4 उतरां सांगले आनी हांव म्हजे हे प्रॉब्लेम जाले. वी ब्लेम अदर्स. एवेन फॉल्ट दिले आदावाक, दोगांयनी खाल्ले, देव येयलो तेन्ना दोगांय एकामेकाक बोटो दाखयता. आता त्या नेचरान आमी आहा न्ही? आहा. जेजून आमकां पातकी सोयंबातल्यान सुटका दिल्या दिवंक ना. हा, त्या खुर्सार मरोन आमकां सीन नेचरांच्यान सुटका दिल्या. आता आमी नेवे जिवीत जियेता. कोणा सोवे? जेजू सोवे. कोणाचो आत्मो आमच्या भितर आहा? बापाचो आत्मो, जेजूचो आत्मो आमच्या भितर जियेता. जेन्ना हांवें जेजूक म्हजो सोमी धोनी सोडवोंडार, when the day I accepted Jesus my Lord God and my Savior, I am born again. म्हाजो आत्मो बापाचो आत्मो एक जाता आनी हांव आतां कुडीन जियेना, पूण हांव आत्म्यान जियेता. पूण जेन्ना आमी संवसारान दाखोवंक लागतली हांव आत्म्यान जियेता, जावं कितें जावं, तुजी वागणूक चेंज जातली, तुज्यो कोरण्यो चेंज जातल्यो, जायत्यो बदलावण्यो आमच्या जिवितान येतल्यो. आतां बदलावण्यो कसल्यो येतल्यो? कोणी कितें म्हणलें, let them say, Lord, I'm not accepting this. I cancel it in your name. म्हाका लागोना. कोणी म्हणटालें हें पिशें जालां, पयलीं सामकी हांव येताली, सारकी रागार जाताली, आतां कांयच जायना. कितें जालां? उणें जालां काय, मातशें लूज जालां काय, कांयच समजना, कितें तरी दुबाव लागता. लोक समजतलो आमी पिशी जाल्या, पूण देवाचे नदरेन आमी सगळ्यांकून शाणे, कित्याक आमी बरें तें वेचून काडलें. Amen. समजता? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जेन्ना मार्था आनी मेरी दोगांय जेजूक येवकार दिता, मार्था कितें करता? रांदूंक धांवता. कितें हुस्को तिका? संवसारी जेवणाचो, विच इज फायन, करुनी. मेरीन कितें वेचून काडलें? जेजूच्या पांयाशी बसली, देवाचें उतर आयकोंक लागली आनी जेजून म्हणलें. आनी जेन्ना ही म्हणटा मार्था, जेजू तुका दिसना, सोमिया तुका दिसना, ती बसल्या थिंगा आपल्याक हेल्प करूंक येना. कंप्लेनी कमेस जाल्यो जावंक ना, पूण जेजून कितें म्हणलें? तिणें बरें तें वेचून काडलां. सारकें. आनी मार्था कितें दिसता? आपूण इतलो हुस्को आहा, आतां आमगेर कोणी येता, आमी रांदिना काय? आमचेर बोबावन आमी आदले दिसाक मासा हाडून दवरिना. कोणे तर फोनार सांगले फाल्यां सोयऱ्या येतली खंय अहमदाबादसान, एक्झाम्पल हा. कोण येता म्हणून सांगले, आमी आदले दिसा चिकन सगळे मॅरिनेशन हे ते तयारी जायना आमची? जाता. सो ते रॉंग ते ना, पूण मन काडीस खंय हा? हा, मार्ताचें मन खंय हा? बोबाव जेवणाचो आनी भोयण येयना, ती जी नसाय ती भानगड मनशा सोयंबाची. आमची भानगड आमी मार्ता भाशेन जाता. आमी काम तरी करूंक वयता, खरी काम करूंकूच जाय. कोणी म्हणटलो मेरीक पडलेले ना, उगी बसला काय, ताका जेजूक जेवण नाका. जेजून कितें म्हणला? मनीस फकत जियेना जेवणाचेर, पूण जियेता देवाच्या तोंडान आयलेल्या दर एका उतराची. सारकें? पूण ताका ह्या उतराची सोजमणी आहली आनी हें उतर आदल्या कोरारान पासून आसलें. सो तांकां ती खबर जाणा आसोंक नाका आसलेली.
सोयदान येता नाडू जेजू कितें म्हणटा, इट इज रिटन, बरयलेलें हा, मनीस फकत जियेना जेवणाचेर खाणाचेर पूण जियेता देवाच्या उतराचेर. जाल्यार ही जेन्ना सोयतान नाडून येता तेन्ना जेजू हे उतर उलयता, पूण जेन्ना जेजू तांच्या घरान येता तेन्ना मार्ताक ही कित्याक सजमणिना? कित्याक मार्ताक गुतोन आसलेली संवसारी वस्तूचेर. आमी कितले जाणां संवसारी वस्तूचेर गुतोन हा, आयज निचो करूंक जाय. हांव तर म्हणटा म्हजें जिवीत खरेंच पवित्र आत्म्यान भरलेलें हा, नियाळ करूंक जाय. खरेंच हांव पवित्र आत्म्या उदेशी जियेता, खरेंच म्हज्यो कोरड्यो पवित्र आत्म्या उदेशी जाता, खरेंच तो बापाचो आत्मो म्हजे लागीं उलयता. ही म्हाका सोजमणी येवंक जाय. आनी ही सोजमणी कशी येतली? भायल्या बुकांनी जावं न्यूजपेपराचेर जावं टीव्हीचेर येतली? पळयत पुस्तकान. जेन्ना म्हजी कोरणी एके भशेची जाता आनी जेन्ना म्हजी कोरणी एके भशेची जाता आनी उतर दुसरेच म्हणटा, सो म्हाका गमन येवचें ना, हें रॉंग जाता म्हणून येतलें न्हू. सो इमिडिएटली हांवें तें चेंज करूंक जाय. कित्याच्या प्रमाणे? उतरा प्रमाणे. तेका लागून उतर कितलें गरजेचें आहा आमच्या जिवितान, आसा वो ना? तेन्ना आमी म्हणूंक जाता, हांव जियेता पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत. जायते फावटी आमची काळजाची चिंतना आनी मनाची चिंतना सर जायना. केन्ना आमचें मन काळीज एक सांगता, मन एक सांगता, उतरां बोलतेच उलयता, बोलतीच उतरां उलयता आमी. कितले फावटी चुकतात आमी. खरो मनीस एक जिवीत बदलता एक उतर पुरो, एक उतर आनी आख्खें जिवीत ट्रान्सफॉर्म. थोडे फावटी अश्यो केसीस आसता की वर्सांची वर्सां आयकता बाय हार्ट, टाक 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 स्क्रिप्चर सांगता, झट 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 स्क्रिप्चर हिंगा बरयलें थिंगा बरयलें, साठ साठ, पूण जिवितान बदलोनी ना. कितें डिफरन्स जातलो ना. घडीक लोक जज करतलो, काय बरें स्क्रिप्चर सांगता, बरी नॉलेज आहा. लोक म्हणटले कित्याक? पीपल सी फ्रॉम आउटसाइड बट गॉड सी द हार्ट कंडिशन. येस नो? देव काळीज पळयता मनशाचे, देव पळयता मनशाचे काळीज. सो बदलावणी खंय जावंक जाय? आमच्या काळजान. जेन्ना काळजान बदलावणी जाली, काळजान तूं आमी कन्विन्स जाली देवाच्या उतरा प्रमाणे, ऑटोमॅटिकली आमचें मनूय बदलता. पूण मन बदलपाक आमकां स्ट्रेंथ जाय, आमकां जेवण जाय देवाच्या उतराचें. आनी आत्म्याचें जेवण जावन आसा देवाचें उतर. पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत जेन्ना हांव जियेता म्हणटा, जाल्यार खरेंच म्हाका त्या बापाच्या आत्म्याची वळखूय आसूंक जाय. आनी जेन्ना तर हांव एका संवसारी वस्तून तर गुंतता, इतलें क्लियरली आमकां समजूंक जाय, ही पवित्र आत्म्याची येवजण न्हू. कित्याक उतर आमकां म्हणटा, जे आमी फ्लॅश टेन्स टुवर्ड्स डेथ. आनी संवसारी वस्तू हा सगल्यो आमच्यो दिसता पळय त्यो कुडीच्यो वस्तू. सारकें? कितें रॉंग तुमकां दिसता जाल्यार सांगात. कितें कोणाक सजमना जाल्यार सांगात. कित्याक कोणूच रित्या मनान रित्या काळजान हिंगाच्यान वसोंक जायना. जे चिंतून आमी येयला, आयज आमी देवाचें उतरूच घेवन सोजमणी घेवनूच ह्या सुवातेंच्यान भायर सरपाचें. आमकां जायते फावटी अशें दिसता की ना मातशें केल्यार कांय ना, मातशें, पूण तोच आमकां एक यू नो तो रीग जाता सोयताना भितर सरपाक. सोजमले इल्लो हो रीग पुरो तेका भितर सरो. कहो येता जाणा तुमी तो. आतां हांव हिंगा येवच्या टायमार म्हाका कितले टेस्टिंग्स हांवें केन्नाच चिंतूंक ना हे भाशेचे टेस्टिंग म्हाका येतले म्हणून. एक सेकंडाक न्हू वयता आमी संवसारी हितून, कित्याक म्हणून अशें जाता, क्वेश्चन येता, इमिडिएटली पळयता आत्मा उलयता, यू आर नॉट इन द फ्लॅश बट यू आर इन द स्पिरीट. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. इमिडिएटली पळयता आत्मा उलयता. कित्याक देवाक आमकां मात पासून देवाच्या उतराचे दुबाव येयलो आनी तुवें तो ते मातशे पासून अलाव केले त्या उतरांक आनी त्या चिंतनाक. तुज्या तो कोण तर आतां तुका चिंतना येता, पळय इतलें तूं देवाचें करता, पूण कशें जावंक शकता हें? देवान म्हणलां आमकां ट्रायल्स येवचे ना. उतरां जाल्यार ट्रायल्स येतले, ट्रायल्स विल बी देर, कोश्ट जिवितान येतले, पूण देवाचें उतर म्हणटा त्या कोश्टान आपूण तुमच्या सांगाता आसतना. पूण सैतान फटी घेवन कितें येता, तूं इतलें देवाचें करता, इतलें देवाचें उतर परगडटा, सगळींच्या राजाक तूं काम करता, कित्याक तुका हें येता क्वेश्चन. हांवें जाल्यार वस हिंगाच्यान, तुका कसलोच अधिकार ना. तूं कितल्योय घेवन येयल्यो तर तुज्यो फटी. तुज्या उतराक हांव कान दिना. हांव स्वत मानता देवाचें उतर, जे सासणांक तोखता पळय तें उतर.
थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. म्हाका जेन्ना मंडे कन्फर्म जाला म्हजे हिंगा येवपाचे मंडे, ट्युजडे म्हाका सडनली थंडी आनी हांव चित्ता आतां थंडी जाता जाता अशें दिसलें म्हाका. आतां गमता न्हू तुका तुजे बॉडीन चेंजीस जाता. हांवें म्हणलें देवाच्या उतरां प्रमाणे उतर म्हणटा जेजूच्या गायांनी तुमकां पेकोवणी मेवल्या. कसलोच व्हायरस आमी त्या व्हायट बुकार वाचता न्हू, एनी व्हायरस एनी डिजीज दॅट टचीज युअर बॉडी डायज इन्स्टंटली. तो व्हायट बुक आमकां कित्याक इम्पॉर्टंट आहा तेचेर आमकां धाकटे धाकटे स्क्रिप्चर एक आमकां इजी करून कितले सोपें करून मेवला. येदो व्हडलो बूक घेवन भोंवपाक आमकां गरज ना, हँडी जाला न्हू. बायबल जायत आमकां, दीस इज द ओरिजिनल कॉपी. हो सारको आमचो पळय पुस्तक, पूण कितें तितून आमकां पळय इल्लें आतां हांवें तें उतरां वाचलें न्ही. Every virus, every disease that touches your body dies instantly. Then when I got these symptoms, I commanded, I said, every virus, every disease that touches my body dies instantly in the name of Jesus. I am the body of Christ. And Satan's sickness, sin has no power over me. Spirit of the Lord is upon me. And my God himself has anointed me. I am the anointed child of Most High God. So no virus, no disease can harm me. It is all lies of the devil which my body is showing me. But I believe in my spirit which is already healed by the wounds of Jesus Christ. Are you understanding? आणि अहे सिम्पटम्स झालेले की फीवर येवपाची गॅरंटी. कित्याक जेन्ना थंडी जाता तुज्या बॉडीन जेन्ना प्रॉब्लेम जाता तो फीवर येवन तो रिएक्ट जाता न्हू. दॅट फीवर शोज दॅट यू हॅव व्हायरस इन युअर बॉडी. येस और नो? फीवर कित्याक येता? इट इज शोईंग दॅट यू हॅव समथिंग इन युअर बॉडी. दिस इज द वर्ल्डली नॉलेज. Yes or no? But amka spiritual knowledge, the word of God, what it says, by the wounds of Jesus Christ, you are completely healed. You are already healed. So if the word of God is saying that I am healed, I don't care the what world is telling me. I don't care. And जोर तेकोंक पासून ना म्हाका कांयच सांगना. फकत भायल्यान कितें दिसता पळय तें, which I'm not even focusing. Some even told me, go to the doctor. I said, no, why? I'm not sick. I am healed by the wounds of Jesus Christ. So ये भाशेन आमी फायट करूंक जाय. सैतानाचे फोटी कोडे कशे फायट? बॉक्सिंग? उतरान. ओपन आवर माउथ एंड वी नीड टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड. ते जाले. आता म्हजेर येयलो तो करपाक. सो धांवडायलो तो गेलो. ताका खबर आहा न्हू ही इज ऑलरेडी डिफिटेड. ताका ऑलरेडी तेजो नाश केला. कोणें? जेजून. आनी आमकां सुटका दिल्या न्हू. दिला दिवंक ना. सो ताका ऑलरेडी नाच केला. आतां आमी शिकता पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत म्हणजे कितें. आतां म्हाका पवित्र आत्मा, आतां म्हजें जिवीत पवित्र आत्म्यान भरला जाल्यार म्हाका तो व्हायरस लागोंक जाता. सो म्हाका सुचोवणी पवित्र आत्म्याची कितें येता? तुजें जिवीत भरलेलें आहा आपणाच्या आत्म्यान. म्हजो आत्मो तुजे भितर रिगोन आहा. तुका व्हायरसाक कांय ना. कास्ट हिम आउट. command it. Open your mouth and speak the word, which I followed what Spirit was telling me. Understood? तेन्ना आमी सोजमता की आमच्या भितर पवित्र आत्म्यान भरलेले म्हजे जिवीत हांवें फोकस करूंक ना. म्हाजी कोड म्हाका कितें सांगता. ही टेस्टिमनी पासून सांगपाक एक कारण हा. इट इज द कन्विक्शन ऑफ द होली स्पिरिट. कित्याक आमकां सोजम एक टेस्टिमनीच्या वयल्यान पासून आमी सोजमोंक जाय की आता पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत म्हणजे कितें. आता तर म्हजे पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत नासले आय वूड हॅव स्लेप्ट नो ब्लँकेट घेवन. हा दुयेंताक भिवन कंबल घेवन न्हिदचे नासलेले न्हिदताले आसलेले. पूण म्हजें जिवीत हा पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत. देवान सांगला जीजस इज माय स्ट्रेंथ. देवान सांगला वचून न्हिदा बरीना तेन्ना. खूंय बरयला बायबलान कोणाक मेवला कोण बरीना ती उगी न्हिदात कामरान घेवन. सांगला? हा सांगला? कोणाक मेवला? कोण उलयना? हा. सो बायबलान जे सांगोंक ना जाल्यार ते आमी करपाचें काम. जायतीं जाणां बरी ना जाल्या उपरांत चादर घेता, फॅन बंद कर, घडयो घाल, हे कर, ते उगी न्हिदतात. न्हिदता म्हणजे कितें? तुवें एक्सेप्ट केलें तुजेर कितें येयला पळय तें. जेन्ना तूं एक्सेप्ट करिना तें जावन आसा पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत. Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus. Now coming to the second testing. So Tuesday, हे जालें. So Wednesday म्हाका symptoms जायते दाखयता. I say no, I am studying my word, I am doing my housework, I am doing everything which is possible for me to do. एक पासून घडी येवंक ना. हांव मातशे पासून बसला म्हज्यान जायना ना. फकत लॅक ऑफ स्लीप आसलेली. कित्याक फाटल्या विकान आमचो रितीर जाला सो मातशें आमकां टायर्डिंग आसलेलें. स्लीप वॉज नॉट कंप्लीट. सो आय स्लेप फॉर हाफ एन आवर बिकॉज आय वॉज फिलिंग स्लीपी, नॉट बिकॉज ऑफ द सिकनेस. आमकां लॅक ऑफ स्लीप जालेलें न्हू. पोंडा फ्रॉम पोंडा टू नेरूल, अगेन पोंडा टू नेरूल, अप एंड डावन, अप एंड डावन. सो स्लीप वॉज नॉट इनफ. सो आय स्लेप. जालें. ट्युजडे गेलो, वेनिसडे गेलो, थर्सडे अर्ली मॉर्निंग
My baby fell from the bed in her sleep. First time in her life. ना ते आता 3 वर्साचे जातले नोव्हेंबरान 3 वर्साचे ऑलमोस्ट झाले ते. या 3 वर्सांक ते केन्नाच बेडारसान पडोंक ना, केन्नाच पडोंक ना. आता हे थर्सडे बेबी माझे सकल पडले आणि आमगे फाटल्या दिसांनी पावस पडला विकान यार कितलो पावस पडोंक ना. आता कोले फेस्टिवल कमेंट जालेलो पावस चालूच हा. सो त्या थर्सडे इतलो पावस पडटालो की म्हज्या रुमान पोवताले अहे पत्र्यांसान पोवताले म्हणून हांवें स्टिलाची बालदी चड लो आसता न्हू ती वजन ना न्हू तिका स्टिलाची बालदेक वजन ना न्हू लायट न्हू वजन आसता सायडीकच्यान तेका हे कशें आसता पॉइंटी कशें मातशें कांत कहो आसता न्हू सायडीक आसलेली बेडाच्या बाय म्हाजे ते बालदेक पडोन टायल्सांचेर पडले आणि कितलो व्हडलो आवाज जालो ढा करून तोकली धाडवली बेबीची म्हाज्या थर्सडे. आणि हांव म्हजो घो वॉशरुमान गेलोलो बेश्टे अहें लायट उशें कहें लावन ह्या उशा वयल्यान कहें पडलें हांव नको तेन्ना हांव चिंती ना. पूण जेन्ना तो ढाम करून आवाज जालो हांव उठले तेका उखल्लें आनी हांवें म्हणलें इन द नेम ऑफ जीसस आय कमांड स्पिरीट ऑफ इन्फर्मिटी एनी प्रॉब्लम कितें हा म्हटलें आउट इन द नेम ऑफ जीसस. इमिडिएटली द फियर वॉज देर इन माय इनसाइड कित्याक म्हाजे बाय पडले तो मदर्स वूड अंडरस्टँड. सो त्या टायमार म्हाका जालें हांवें म्हणलें ना in the name of Jesus you are completely healed. There is no damage in your head, there is no damage in your body, you are completely healed in the name of Jesus. By the wounds of Jesus Christ you are healed. Praise God. I am म्हणले आणि तो आवाज झाला त्या हिसपान ती तोकली because body पडटा तेन्ना डाम आवाज जायना. It was her head which got hit to the floor on the tiles. And then my husband came, everybody came and दोल्ले हांवें said ना आणि मातशें म्हाका आतां पोते जाता म्हणजे ते रडटा अहें ते थांबना जालें खूब रडोंक लागलें अहें दिसलें की व्हरया डॉक्टरागेर. आतां 2 आवाज उलयता. one voice is telling you already commanded in the name of Jesus, by the wounds of Jesus she is healed, and now the other voice is telling take her to the doctor. Now whose voice is this? Take her to the doctor. If I say she is healed by the wounds of Jesus Christ, do I have to hear the other voice? No. But my flesh, now this is the flesh. या फ्लॅशाक आमी मरोंक जाय. Now this flesh is telling me take her to the doctor. My flesh, माझी कूड म्हाका सांगता, म्हजे मन म्हाका सांगता take her to the doctor. So if I take her to the doctor, it means I'm doubting in the word of God. Now after listening this testimony, I'm not telling any of you not to take your children to the doctor. Please don't get me wrong. It is depend on each one of faith. एक एकल्याच्या बावार्थाचेर थोरलेले हा. तुजो बावार कितलो हा. आता म्हजे टेस्टिमनीक लागून कोणेनूच रॉंग डिसिजन घेवचें न्हू. सिस्टर अनिशान व्हरोंक नासलेलें आतां आमी व्हरया नाका. म्हाका लागून हें कोणें करपाचें ना. उतरार तुमचो कितलो बावार्थ आहा ताजेर थोरलेले हा. समजलें तुमकां हें. देन जालें मागीर आमी उदक दिता कितें दिता उदक दिलें पिवंक मातशें दिलें आनी मागीर तेका आमी दूद पिवंक दिलें मातशें वखदान आनी ते वरभर न्हिदले थांबले आनी ते न्हिदले. ते उठले आणि वॉमिटिंग केले. आता आमकां संवसार कितें शिकयता वेन युअर हेड इज गेटिंग तुजे तकलेक जेन्ना डॅमेज जाता आनी वॉमिटिंग येता जाल्यार कितें बरी सायन बरी सायन बॅड सायन. येस और नो. द वर्ल्ड इज टेलिंग अस नो. आतां हो प्रेशर घालता आतां तेका वॉमिटिंग जालें पोत्ते तेका हांवें थारयलें न्हिदयलें पोत्ते वॉमिटिंग जालें 2 फावटी जालें. दूद सगलें काबार पोटांसान मागीर पोत्ते मातशें न्हिदयलें पोत्ते उठले आनी ते येल्लो आनी बेश्टो फेस कहें वखलें. आता कितली भिरांत चोडोंक जाय आसलेली कितली भिरांत चोडोंक जाय आसलेली. कांयच म्हाजें कितें जाता भितरल्यान कितें करूं. नाव दिस इज द गुड फायट ऑफ फेथ. सी द टेस्टिंग आनी हांवें म्हणलें आतां म्हाका अहें दिसता की हांव आतां हालता. हें सगळें पळोवन 4 फावटी वॉमिटिंग जालें म्हणजे आतां हांव मातशें आतां म्हाका जाता. हांवें म्हणलें ना. एट द सेम टायम माय हजबंड सेड गो इन द किचन get little water. And I got little water and he said pray on this water, allow this water to turn into Jesus' blood and give it to her, because blood of Jesus, the word of Jesus, the flesh of Jesus is healing to our body. Samjhata tumhe. Then I prayed on the water in the name of Jesus, like how Jesus turned water into wine and wine into his blood. In the same way I said, Lord, you have given us the authority to create this miracle. In your name I command this water to turn into your blood, which is healing to my baby. And I prayed on that water, I gave it to her,
अँड देन आफ्टर दॅट शी वॉज लाईक ओके अँड देन आय पुट हर टू स्लीप. न्हिदल्या उपरांत ते बरे 12 सकाळची 7 गजाल 12-12:30 पासून ते न्हिदले. मागीर 12:30 ताका हांवें उठयले. बेबी इतले एक्टीव, इतले क्विक. नॉर्मल डेयाक पासून ते इतले एक्टीव आसनासलेले. धांवता, भोंवता, उलयता, सिंगींग, कितें कितें म्हणटा, कितें कितें एक्टिविटी तेणें केली, इतले ते नाचोंक भोंवंक लागले. कहो तो नाडपाक आमकां येता. पूण कितें, वी हॅव टू फायट अ गुड फायट ऑफ फेथ. आता पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत हिंगा आमकां दाखोवन दिवंक जाय. आमी असली आमची परिस्थिती येता तेन्ना आमी आमच्या कुडीक कान दिता, आमच्या मनाक कान दिता. आमचें मन आमकां कितें सांगता ताजेर आमी जियेतात. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता ताजेर आमी जियेतात. समजता? कितल्यो टेस्टिंगी जाल्यो? 2. सिस्टरीन म्हाका म्हणलें, सिस्टर शर्मिलान ट्रान्सपोर्टाचें कशें कितें. आय सेड डोंट वरी अबाउट द ट्रान्सपोर्ट सिस्टर, आय कम विथ माय हजबंड. समजता? हांव येता म्हज्या घोवा बारीन. हांवें सांगलें यू डोंट हॅव टू वरी. जालें. आतां हांवें ही उतरां सांगलें तें कोण आयकता? आयकता न्हू तो. आतां तो चान्स सोडपाचो ना, खूंय प्रेशर घालूंक पळय तो. आतां ही बेबीची जाली थर्सडे गजाल आनी म्हजो घोव कामाक गेलो. थर्सडे घरा दनपारां येयला आनी म्हाका म्हणटा आपणाक जिवाक बरें दिसना, आपल्याक जोर येता कहो दिसता. हांवें जोर बरो कांय ना म्हणलें तुका. देव येयला म्हणलें आमकां पेकोवणी घेवन देवान आमकां जोर दिवंक ना म्हणलें. इन द नेम ऑफ जीसस कमांड टू दॅट स्पिरीट ऑफ इन्फर्मिटी टू लीव युअर बॉडी रायट नाव. अँड ही कमांडेड. आय ऑल्सो प्रेड ओवर हिम. बाय इवनिंग इट गॉट लिटल वर्स बिकॉज द सिम्टम्स आर शोईंग. नो सिम्टम्स आमकां भायल्यान दिसतलेच. As long as we are in this world, as long as we are in this flesh, these things will be there. But where is my mind and my heart? That matters. थोडी जाणां म्हणटली कोण देवाच्या उतरान जियेता तांकां कांयच जायना, तेंचे सगळें बरें चलता. नो 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 नो. कोण उतरान पळय कोण जियेता न्हू तांकां चड टेस्टिंग येता. पूण कितें, तुजें मन आनी तुजें काळीज खंय थरलेलें आहा? देवाच्या उतराचेर वो संवसारीक सिम्टम्साचेर? सैतान कितें दाखयता तेजेर आमचें मन थरलेलें आहा. जायते फावटी आमी म्हणटा सैतानान नाडलो दिसता, हय तो कितलो पावरफूल जाणा. सैतान चड पावरफूल. कोण करता ताका पावरफूल? आमी. कित्याक आमी उलयता न्हू तो पावरफूल. उतरान पावर आहा. Proverbs 18:21 आमी म्हणटा न्हू तो सिम्टम्स कितले घेवन येवं, पूण आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें उतरां कित्याचेर थरलेलीं आहा ते मॅटर्स. तेजेर थरलेलें आहा तें. म्हज्या काळजान देवाचें उतर चलता, म्हज्या मनान तर देवाचें उतर चलता. सैतान कितलोय प्रेशर घेवन येवं आमकां फरक पडचो ना. पडटलो? ताका लागून म्हणटा आमी कुडीन मरोंक जाय आनी आत्म्यान जिवोंक जाय, वाडोंक जाय. आत्म्यान जिवोंक जाय आनी वाडोंक जाय. तेन्ना म्हज्यान म्हणून येता म्हजें जिवीत जावन आसा पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत. समजता तुमकां? थर्सडे नायट गेली वोजोरान. थर्सडे रातच्या दिसा कित्याक ताका झेम ना आनी हांवें फोकस करूंक ना. हांव वचोनूय ताका पळयना. कित्याक हांव जाणा न्हू हे सिम्टम्स बेश्टे येयले वयल्या वयर शेलो म्हणून हे. द ट्रूथ इज ही इज ऑलरेडी हिल्ड इन हीज स्पिरिट. सो आय डोंट हॅव टू फोकस वॉट इज हॅपनिंग टू हीज बॉडी. He might even think my wife is not coming and seeing me because he slept in the other room. He must be thinking also, but he is also in the word. He understood. तो कित्याक न्हिदोंक ना, but I never focused on that. Why? I believe that you're already healed. No. So if I believe something and I do something, then is it matching my audio video? No. We say no. Practice what you preach. If the word is telling me the truth, I don't have to believe the lies of the devil. And if I accept his lie, I'm not living my life in the Holy Spirit. Yes or no? Yes. For saying it is very easy. I'm living my life in Holy Spirit. But practically what I'm doing? Then I never went to see him. Then Friday morning came and I taka poila tohot ha. Poita symptoms this the same ha. But I always tell him you are healed, you are healed, you are healed. But then by the wounds of Jesus Christ you are already healed. Every virus, every sickness touches your body dies instantly. Say it, confess it. तो म्हणटा पूण तेका भितरल्यान कितें जाता तो जाणा न्हू. सो फिजिकली वॉट इज हॅपनिंग टू हिम ही अंडरस्टँड. द बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग. वेन बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग द मायंड इज हार्ट इज बिकमिंग लिटल मातशें आमचें तें श्रिंक जाता न्हू. आमी मातशी कित्याक आमकां जायना कुडीक त्रास जाता न्हू. जायना आतां पांयां दवरलो बरी फास्ट धांवतली आमी जाता फास्ट धांव शितीर वयता न्हू कुडीचेर आमच्या. ते भशेन तेकाय तें जातालें. जाल्यार आमचो फ्रायडे गेलो. आतां म्हाका क्वेश्चन हांवें सिस्टरीक म्हणलें हांव येता. हांवें सांगलें हांव येता. आतां हेजे सिम्टम्स म्हाका दिसता. आतां कितें करपाचें कांयच गमना. फ्रायडे गेलो. काल सॅटर्डे गेलो आनी आय नेवर इवन टोल्ड हर दॅट ही इज नॉट वेल. येस्टरडे आय टोल्ड हर. हांवें म्हणलें जालें आतां जायते वाटणीसान हांव सोदतां कोण म्हाका घेवन येतलो जावं कशें जातलें. तरी हांव स्वत मानता कितें तूंच म्हाका व्हरतलोय रे.
आमी दोगांय वयतली रे कितेंय जावं न्ही. Yesterday morning when I got up, I saw him completely low physically. Then the Holy Spirit is like, he's convicting us for things. No, he never even said anything. I went inside, I changed my clothes and I told him, we'll go to the doctor. कित्याक तेज्यान पयले कंडिशन. हांवें म्हणलें चल या डॉक्टरागेर गेली. आतां डॉक्टरागेर गेल्यार आपल्यान डॉक्टर रिपोर्ट दिवचो ना. तेजें कितें आहा तो दितलोच न्हू. पूण आमी तर खरेंच स्वत मानता काळजा मनानसून कसल्याच व्हायरसाक आमच्या भितर अधिकार ना. सो डॉक्टरागेर गेली. डॉक्टरान फटाफटा करून आपणाची उतरां सांगली. सिमटम्स सगळे दिसता म्हणूंक लागलो डेंगूचे. सगळे सिमटम्स दिसता डेंगूचे. हांवें म्हणलें बाय द वुंड्स ऑफ जीसस क्रायस्ट यू आर कंप्लीटली हील्ड. देर इज नो ऑथॉरिटी फॉर एनी वायरस टू बी इन युअर बॉडी. इट डायड इन्स्टंटली इन द नेम ऑफ जीसस. पूण हांव नको हेजे तकलेन कितें चलतालें तें आनी मागीर ब्लड टेस्ट करुया म्हणलें. सो आतां येयल्यार करुया म्हणलें. ब्लड टेस्ट केलें. 10 मिनटां बसली आणि रिपोर्ट आमकां आयलो. आय वॉज लायक प्रेइंग इन टंग्स. आय सेड नो मॅटर वॉट लॉर्ड आय ट्रस्ट इन यू. नो मॅटर वॉट द रिपोर्ट इज कमिंग आय ट्रस्ट इन यू बिकॉज आय बिलीव दॅट ही इज ऑलरेडी हील्ड इन हिज स्पिरिट. आय डोंट फोकस ऑन द बॉडी. देन रिपोर्ट केम पॉझिटिव्ह. ही हॅज दॅट. आता म्हणलें ओके चल घरा या. तेन्ना डॉक्टर म्हाका म्हणूंक लागलो अमके 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 फॉलो करूंक जाय. कितें तेंचें कितें आहा तें तो सांगता न्हू. आय सेड इन जीसस नेम आय कॅन्सल एवरीथिंग वॉट यू सेड. तो आता म्हाका कितें म्हणटा 2 दिसांनी गोमतले तेचे कितें जातलें पळय तें सुबेज जातलें कितें जातलें आनी ताका कांयच ना. एवरीथिंग इज व्हायरस इज डेड इन द नेम ऑफ जीसस आय सेड. मागीर आमी घरा येयली. मातशें आतां पळयता तो ही इज रिकवरिंग. ही इज ओके नाव. पूण डॉक्टरान कितें सांगलां 2 दिसांनी गोमतलें मॉनिटर कोर हें कोर तें कोर. बट ही इज रिकवरिंग. ही इज कंप्लीटली ऑल रायट इन द नेम ऑफ जीसस. आतां म्हाका हाडपाक कोण ना हांगासर न्हू. जावं हांव एकले येवंक प्रॉब्लम ना पूण ती पातयेना न्हू एकले वचपाक. सो आय हॅव टू फायंड समबडी नाव. When yesterday night sister called me, then one more brother was supposed to come. Another story is there. So one more brother was supposed to come from our side. आणि ताका कालूच कॉल येयले की आयज तो फ्री ना ताका ड्युटी आहा म्हणून. आतां कितले टेस्टिंग जाले म्हज्या लायफान. हांवें कितें म्हणूंक जाय आसलेलें आतां आसूं वचना कशें करून सांगता चान्स ना सिस्टर जायते टेस्टिंग जाले आनी कितें कितें जालां आनी आतां हांव पावचें ना. यू फायंड समबडी. अहें सिट्युएशन न्हू आतां. नाही म्हणलें ना. कित्याक हांवें ना म्हटलें हांव वयतलें देवाचें उतर परगडटलें आनी हांवें विजन केलें दॅट आय एम गोईंग देर preaching the word of God, giving the word of God to the people, God's people, and signs and wonders and miracles are taking place in this place. I said, I made this vision. In Jesus' name I pray, I said, and I said, Amen. कित्याक लागून आयज ह्या दिसा खातीर तो केन्नासान काम करूंक लागला आपले आडामे घालपाक मोदे मोदे मोदे. आनी लास्ट मुमेंट तर इफ आय गिव अप देन हांवें तेच्या उतरांक कान दिलो असो जालो न्हू. अँड लास्टाक म्हाका रातचें चिंतोन येयलें आतां कोणूच ना हाडटलो म्हणल्यार लास्टाक तकलेन येयलें म्हाज्या घोवाचेर. आस्क युअर सिस्टर. ही सेड शी मायट कम अँड शी इज बिजी विथ हर फॅमिली सायड. आतां कोणें विचारूं. हांवें म्हणलें ना विचारया. आनी हांवें ताका फोन केलो आनी विचारलें. तें म्हणलेलें पळयता जावचें ना एक टायम कशें दिसता म्हणलें तेणें म्हाका. आनी तूं एटलीस्ट विचार तुज्या घोवाक आनी पळय हांव जाणा तो तुका वच म्हणटलो. आनी ताणें विचारलें आनी ताच्या घोवान म्हणलें वच. अँड हियर शी इज अँड वी बोथ केम टुगेदर. अँड वेन शी आस्क्ड मी when you will be coming, I'll be coming with the Lord, I said. सो आमची उतरां कशी जावंक जाय भावार्थाची उतरां. शी सेड कोण येतलो तुजो घोव येतलो तुका घेवन. आय सेड देव येतलो म्हज्या सांगाता. देव येतलो ही जावन आसा भावार्थाची उतरां. एका म्हणटा पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत. हांव म्हणना की हांव शेणना. जायते फावटी आमी हालता. बेबीच्या टायमार हांव मातशें हाल्लेलें. बट वेन ही सेड गेट वॉटर अँड प्रे ऑन दॅट वॉटर अँड आस्क दॅट वॉटर टू टर्न इनटू जीसस ब्लड नो तेन्ना हांवें जालें ना. कितेंच दिसोनी म्हाका हांव सोत मानचें ना. कित्याक हांव जियेता पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत. सो आतां आमचे थरलेले आहा आमची परिस्थिती आमचे सिट्युएशन कंडिशन सर्कमस्टन्सीस जायते येतले. पूण हांव खरेंच पवित्र आत्म्यान जियेता काय हो क्वेश्चन आमकां एकला प्रश्न हो आमचे मन आमचे कुडीचेर केन्नाच जावंक जायना. समज तर आमचें मन आमचे कुडीचेर तर आमकां पावयता जाल्यार आमचें जिवीत पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत ना. आनी दुसरो आमकां लागून कांयच करूंक शकचो ना. Somebody might come and pray for you for that little while. After that what? Maybe हांव म्हणटा पेकोणेच्या टायमारूच तर हांव म्हणटा हांव म्हजें जिवीत जावन आसा पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत आनी हांव तर म्हणटा म्हणजे तुज्या गायनी हांव बरें जालें हांव पेकोणी घेता. बट देर आर सम अदर एरियाज इन माय लायफ which I have not even yet surrendered to Holy Spirit. Am I living a life in the Holy Spirit? No. I have to surrender every area of my life into His hand. I should tell Him, Lord, you take complete control. Whatever desire you give me, let it be fulfilled.
by your will. Sojmata, we have to die to ourselves. There should be no any motive for myself. I want to be like this. I want to do this. No, it is you, Lord. Mold me and make me the way you want. आम्ही तयार जावंक जाय आमचे जिवीत देवाच्या हातान पवित्र आत्म्याच्या हातान घालून आम्ही तयार जावंक जाय. आणि जेन्ना आमी तयारी म्हणटा की पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत म्हजें तर हांव म्हणटा आनी कोरण्यांनी तर हांव करिना जाल्यार पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता आसता खरो, बट ही कॅनॉट डू एनीथिंग. ही नेवर लीव अस. 1 Corinthians 3:16 was prayer sister. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, आमकां देवाच्या उठोर म्हणटा म्हजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचे मंदिर. आतां आमकां ही जाणवाय सगल्यांक हा. म्हजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचे मंदिर. सारकें. आतां आमी केन्ना इगोचेक वयता कितें सजमता इगोचेन देव आहा न्हू. आमी सजमना इगोचेन देव आहा. सो आमी इगोचे वयताना नाका जाल्लेली कामां करून वयता, पियोन वयतात, कोण सोरो पियोन वयतात. कित्याक वचना? पवित्र जागो म्हणटा न्हू. आतां तूं 1 Corinthians 3:16 रीड सिस्टर. तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मा तुमचे सवेन ठिकाण करून आसा म्हण तुमकां खबर ना. फर्स्ट वर्स. तुम्ही देवाचे मंदिर. तुम्ही देवाचे मंदिर. आम्ही कितें? देवाचे मंदिर. आता पवित्र आत्म्याचे मंदिर खंय आहा? खंय आहा? 2 मिटर पयस आहा. त्या दार आहा काय? त्याच्या फाटल्यान आहा काय? तो गांव जाल्या उपरांत आहा काय? खंय आहा पवित्र आत्म्याचे मंदिर? हांव जावन आसा पवित्र आत्म्याचे मंदिर. जोरी तर म्हजे कुडीक तर हांव कितें वायट कामां करता जाल्यार पवित्र आत्म्याक हांव त्रास दिता. हांव जावन आसा पवित्र आत्म्याचे मंदिर. माय बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट. The Holy Spirit, the Spirit of God, the Spirit of Jesus is living inside of me. And what am I doing with this body? I might be speaking something bad words. I might be drinking some kind of drink which is controlling me. I might be doing something wrong things which I don't want people to know. But Lord is seeing, watching me. देव पळयता आमकां एक एकल्याक. आतां तुमी हांगा बसल्या तुमी समोशा देव फकत म्हाकाच पळयता हांव कितें उलयता तें. ना 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 ना. देव तुमकां एक एकल्याक पळयता. तुमी कशे भशेन कान दिवन आयकता, ओ कोण झेमेता, कोण आयकना, कोण घरा कडले चिंतता, कोण आनी कितें चिंतता. देव सगल्यांक पळयता. सजमान घेया. कित्याक हांगा म्हणला आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचे मंदिर. सो जी कोण क्रिस्ताक सोत मानता पवित्र आत्मो तांच्या भितर जियेता. आता आमी चिंतूंक जाय जेन्ना आमी वायट करणे करता, देवाच्या उतराचेर आड वयता, तेन्ना पवित्र आत्मा आमच्या भायर सरोन वचना. तो बाबडो उगी आसता, ताका कश्ट जाता, ताका त्रास जाता. हे कोणे सोजमोंक जाय? हांवें सोजमोंक जाय. आता घोडे कोणी म्हणत हांव जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर जाल्यार पवित्र आत्मा कित्याक म्हाका सारको बांदून घालिना? ना ना तें करूं नाका, ना ना तें करूं नाका. कित्याक सांगना काय देवाचो आत्मा म्हाका? चॉईस आदामांक सांगले, एवेक सांगले फळ खायना तूं, पूण ताणी खाल्ले. देव येयलो धांवन आनी हाती गोड दवरले, खायनाका, तुमकां सांगले खायनाका, दी तेंगा म्हणलें आसतलें न्हू. फळ देवाचे, झाड देवाचे, आदाम देवान केला, एवेक देवान केली, सारखे. पूण देवान येवन म्हणलें दी तें फळ, खावची ना तुमी म्हणलें. जेन्ना ती फळ खाताना देव मातसो न्हिदलेलो, आड पडलेलो. न्हिदलेलो मातसो. देवान पळोवना ती खाताना. पूण देवान जे भाशेन पळय कितें रोचला, देव आपल्याचे कोरमेचेर आड वचना. देवान मनशाक रोचला कोणा सारकिलो? आपल्या सारकिलो. God made man in His image and likeness in spirit. If I say God made man in His image and likeness, म्हणजे देव माझ्या भाशेन दिसतालो काय?
ह्या सिस्टरी भशेन दिसता काय, तुझ्या भशेन, तुमच्या भशेन, कोणा भशेन दिसता काय? देवान मनशाक रोचला आपल्या सारकिलो आत्म्यान. समजता? देवान रोचला मनशाक आपले सारकिलो आत्म्यान. आमकां सुण्या भाशेन रोचल्या, पाड्या भाशेन रोचल्या, निस्ती हांव कोण तरी हांगासर आहा, कोण सुकणी उठता ती बसल्या काय हांगा आयकोंक आसा ते भाशेन ना. कोणा भाशेन रोचल्या? आपल्या सारकेली. आता देव मोगाळ सारखे, आम्ही मोगाळ सगळो टाइम कित्याक ना? आता उतर आम्ही जाणा देवान रोचला मनशाक आपल्या सारकिलो, सो आम्ही जावन आसा बापा सारकिली. सारखे? आता बाप आमचो मोगाळ न्हू. जॉन 3:16 आमकां म्हणटा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. मोग बेश्टोच करता, मोग नासतना कोणाच्या भितर आहा, देवाच्या भितर मोग म्हणून मोग केलो आमचो. सारखे? सो आता आमकां देवान आपले सारकिली रोचले. आमच्या भितर आता मोग आहा हो ना? जाल्यार आमी सगळो टाइम मोगान आसता 24 hours ना. कित्याक असो ना? कित्याक आमकां उतराची वळख ना. कॅन यू रीड रोमन्स 5:5? सो देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक दिलो. येस सिस्टर. हो बरवसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो आत्मो मोग ओतला. देवान लास्ट वर्स, लास्ट लाइन. देवान आमच्या काळजांनी, देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग आपलो मोग ओतला. कोणा सोवे? पवित्र आत्म्या सोवे. इंग्लिशीन आय विल जस्ट रीड. And hope does not disappoint us because the Holy Spirit has been given to us, pouring into our heart the love of God. पवित्र आत्म्यान देवाचो मोग आमच्या काळजान इल्लोसो मापभर ओतयला, इल्लोसो पेलो भर ओतयला, एक कवसो भर ओतयला. सगळोच मोग, जो मोग बापाच्या भितर आसा तो पवित्र आत्म्यान आमच्या भितर मोग ओतयला. जाल्यार हांव एका टायमार बरे मुडान आसता, एका टायमार वाज कहो येता. कित्याक जाता? मोगान आसता तो मनीस सदांच खुशाल आसता. मोगान आसता तो मनीस सदांच खुशाल आसता. पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस सदांच संतोष भरीत आसता. खुशाल कसलो? संतोष भरीत, संतोष भरीत आसता. पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस संतोष भरीत आसता. आमकां संतोष 5 मिनटां येतलो, मातशें आमच्या भेणान दूख जाल्यार पुरो आवय गे ही दूख, जेजूच्या गायनी हांव पेकोणी मेवली, जेजूच्या गायनी पेकोणी ध्यान खुया भेडाचेर मोग खंय गेलो? पवित्र आत्म्यान काळजान मोग ओतयला तो खंय गेलो? आमचे जिवीत तर पवित्र आत्म्यान भरलेले जिवीत, जाल्यार पवित्र आत्म्यान जी कर्तुबां आमच्या जिवितान केल्या ताचो नियाळ म्हाका 24 घंटे आसता. समजता? कितें म्हणटा हांगा उतर? पवित्र आत्म्यान बापाचो मोग आमच्या काळजान ओतयला. इतलो मोग ओतयला जो बापाचो मोग आमच्या काळजान ओतयलो. थँक्यू जीसस. जाल्यार आमच्या भितर तो मोग सदांच काल वावर करूंक नाका. कित्याक हांव दुखी आसता? कित्याक म्हजेर खोती पडल्या? कित्याक म्हजेर टेन्शन? हांव तर पवित्र आत्म्याचेर स्वत मानता. हांव तर म्हणटा म्हजें जिवीत पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत तर म्हणटा. कित्याक हांव खोती बरीत जाता? कित्याक म्हजेर मातशें वखदां खुशालकाय येता, मागीर हांव दुखी जाता. कोणें कितें म्हणलें म्हाज्या काळजाक लागता, तोपलें म्हणटा उतरां काळजाक सारकी एक्सपेक्ट करूंक ना म्हणटा तो मनीस हो म्हणत म्हणत आमकां कित्याक तोपता हे? कित्याक आमच्या पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीतूच ना, जिवीतूच ना. आमी आमकांच फटयता, तोंडान उलयतात पूण मनांतल्यान आमी त्यो करण्यो करिना. आमी आमकांच फटयता. उतर आमकां एक सांगता, करणी आमची दुसरी जाता, आमी उतरार चलता ना. मागीर जेन्ना आमकां दुयेंसां येता, कोण दुखी येता, पिडा येता, कितें कितें आमकां जाता, आमचे शितीर खंय वयता? त्या वस्तूंचेर, त्या वस्तूंचेर आमचे शितीर वयता. शितीर वचोंक जाय खंयसर? देवाच्या उतरार.
उतर म्हणटा जेजूच्या गाडयेन तुका पेपोळी मेळना जाल्यार आमी म्हणून ए वस दूख जालें ती भायर सर जेजूच्या नांवान तुका अधिकार ना हे कुडीचेर. हे कुडीक जिवीत दिला कोणे? देवान. पूण आता हे कुडीक आमचो आत्मो जिवोन जाला. आता आमी वी आर नॉट लिव्हिंग इन अ फ्लेश बट वी आर लिव्हिंग इन अ स्पिरिट. वाय इज दॅट? बिकॉज गॉड हॅज गिवन अस अ न्यू लाईफ. जीसस हॅज गिवन अ न्यू लाईफ. आमचो ओल्ड जिवीत आमचे पोन्ने जिवीत पळय हा ते खुर्सार जेजून खिलायला. कॅन वी गो टू गलेशियन्स 2:20? हांव आतां जियेता तो हांव न्हय तर क्रिस्त म्हजे ताई जियेता. म्हज्या सोक्त मनशा सैमान हांव आतां जियेता तें जिवीत कसलें तें सांगता. फर्स्ट लाईन. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय. हांव आता जियेता तो हांव न्हय. हांव न्हय. आयकात सगळी. हांव आता जियेता तो हांव न्हय. तर क्रिस्त म्हजे ताई जियेता. क्रिस्त म्हजे थांय जियेता. जियेता. म्हज्या असोक्त मनशा सैमान हांव आतां जियेता तें जिवीत कसलें तें सांगता. म्हजो मोग केला आनी म्हजेच खातीर आपणाकूच समर्पण दिलां ते देवाच्या पुताचेर भावात धरून हांव जियेता. ओके. आमी म्हणटा हांगासर उतर गलेशियन्स 2:20 आमकां सांगता. हांव इंग्लिशीन रीड हा. आय एम क्रुसिफाईड विथ क्राइस्ट. I am crucified with Christ. Do I live? It's a question mark. It is no longer me. It is no longer me. हांव जे जिवीत आता जियेता ते म्हजे जिवीत न्हय. कोण सांगता? पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. सा पावलू गालेस्कारांक सांगता. समजता? सो देवाचे उतर आमकां सांगता हे जिवीत म्हजे जिवीत has been crucified with Christ. म्हजे पोरने जिवीत खुर्सार खिलायला. आता हांव हे जिवीत जियेता ते म्हजे जिवीत न्हू ते जावन आसा जेजूचे जिवीत. समजता तुमकां? आयज सोत तुमकां कळोन येतले आनी सोत तुमकां सुटका मेवतली. कित्यान? सोतान. हे सोत हे म्हजे पोरने जिवीत खुर्सार खिलायला आनी आता हांव हे जिवीत जियेता ते जिवीत म्हजे न्हय पूण तें जिवीत जावन आसा जेजूचे. आता आमकां जेजूचे जिवीत कितें पळय तें शिकोवंक जाय आनी त्या प्रमाणे हांवें जियोंक जाय. कित्याक हे जिवीत म्हजें न्हू. म्हजे सगळे जियेता तो पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो आमकां कोणाचें जिवीत जियोवपाक दिता? आपणाचे. जेजूचे जिवीत. सारखे. वी शुड बी द इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट. आमी जेजूक इमिटेट करूंक जाय. इमिटेशन म्हणजे कितें? एक ल्हान भुरगें आपल्या पायक पळयता आनी पाय भाशेन वागता. म्हणजे ते भुरगें कितें करता? आपल्या पायक इमिटेट करता. धाकटी भुरगीं जेन्ना उलोवंक शिकता मातसो अजमणी मातशी तांकां येता देन वॉट दे डू? दे इमिटेट देयर पेरंट्स. समजता? तशें आमी जेजूक इमिटेट करपाक जाय. जेजून कितें केलां तें आमी करूंक जाय. कित्याक जेजून सांगला जो कोण म्हजे सोत मानता तो आपणेन केला ताच्याकीन वर्ती कामां करतलो म्हणटा. आयज आमी तेजे उतर शिकपाक तर तयार आसा म्हणजे आमी जेजूक सोत मानता. सारकें? आमी बाबार्थी? हा? आर वी अ बिलीवर ऑफ क्राइस्ट? थँक यू जीसस. सो इफ आय एम अ बिलीवर ऑफ क्राइस्ट I have to be a disciple also. देवाचो शिसूय हांवें जावंक जाय. कित्याक जेजून सांगला आपणे केला ताच्याकीन वर्ती कामां तुमी करतली. आमी जेजून केला तेंच करूंक तयार फुडें सरना. वर्ती कामां आनी वर्ती कितें करूंक जातलें आमकां? जातलें? जेजून कितें केलें? जेन्ना जेजू पवित्र आत्म्यान भरलो. आमी म्हणटा न्हू आमी पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत. सारकें? म्हजें जिवीत जावन आसा पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत. आता जेजूचे पळोवया. जेन्ना जेजू पवित्र आत्म्यान भरलो जेजून कितें केलें? कॅन वी गो टू Acts 10:38? थँक यू जीसस. हांगा पळोवया आमी कितें म्हणटा तें. आता हांव जिवीत जियेता तें कोणाचें? जेजूचे. सारखे? सो आता जेन्ना जेजू पवित्र आत्म्यान भरलो जेजून कितें केलें?
देवान ह्या नाझारेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी सोबतीन मागलो. वेता थंय ताणें बरें केलें आनी देवचाराचे पदवेकाल आसलोल्याकूय बरी केली, कित्याक देव ताचे सोबे आसलो. Okay. First verse, sister. देवान ह्या नाझारेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी सोबतीन मागलो. देवान या नाझारेताच्या जेजूक पवित्र पवित्र आत्म्यान आणि शोकतेन कितें मेळिल्लें पवित्र आत्म्याच्या सांगाता? शक्ती. आता तो पवित्र आत्म्यान तर हांव म्हणटा हांव जियेताले शक्ती म्हाज्या लागीं ना. पूण कितली शक्ती उजार केली हांवें. इट इज लायक तुज्या अकाउंटान, एक्झाम्पल दिता, तुज्या अकाउंटान सारखे अनलिमिटेड पयशे आहा आनी आमकां खबर ना आमी कसलें जिवीत जियेता. भिकारी आमी नको न्हू. आमी सद्दां कांयच ना, 1 रुपया ना, पूण अकाउंटान कितें आहा तें आमी नको. आता नको म्हणून आमी जिवीत जियेता कसले एक गरीबसाणेचे, पूण अकाउंट भरलेलो आहा. आता जेजून आमचो अकाउंट भरून दवरला, पूण आमी तर आजुनूय त्या अकाउंटाची तर सोजमणी घेयना. अकाउंटाचे रिसीट आनी बँक बुक खंयचो? पवित्र पुस्तक. पुस्तक जेन्ना वाचता, सोजमणी जेन्ना देवाच्या उतरांतल्यान मेवता, तेन्ना म्हाका गमत येता म्हज्या अकाउंटान कितें कितें बरोवन दवरला जेजून पळय तें. थँक्यू जीसस. समजता तुमकां? जेन्ना देवान जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो. कसली शक्ती? झगडपाची? WWF तसलें कितें? ती शक्ती फिजिकल स्ट्रेंथ? स्पिरिट स्ट्रेंथ. थँक्यू जीसस. सो जेन्ना जेजू पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन जेन्ना बापान तेका मागलो, जेजू बरी कामां करीत गेलो. बरी कामां करीत गेलो. सो आमी कितली बरी कामां केल्या अजून पासून? आमी कितली बरी कामां केली आमी अजून पासून? केन्ना रावल्या? लेटर येतले स्वर्गासान, आतां कोर तूं कॉमेस. लेटर येतले आमकां. आमची मनाची नवसरणी जावंक जाय आनी ही मनाची नवसरणी जाल्या बरोबर आमकां हे उतरूय सोंसमोचें ना. पूण मनाची पासून नवसरणी जावपाक देवान आमकां खूंय पयस वच म्हणूंक ना. उतरानूच आमच्या मनाची नवसरणी जाता. सोंसमता? देवाच्या उतरान आमच्या मनाची नवसरणी जाता. आमचो भावार्थ वाडटा देवाचे उतर आयकॉन आनी आयकॉन. सोंसमता? बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड फेथ कम्स. भावार्थ पासून वाडयतलो देवाचे उतर म्हणटा तुका उतरांतल्यानूच जाता. मनाची नवसरणी जायी देवाचे उतर म्हणटा देवाच्या उतरांतल्यानूच जाता. जाल्यार आमी कित्याक शेणलेली आहा अजून पासून? केन्ना रावले आमी बरी कामां करूं? केन्ना ती घडी येतली हांव म्हज्या कम्फर्ट झोनाच्यान भायर सरोन जेजून केलां तें करूं हांव सुरू करतलें? केन्ना जातलें? पवित्र आत्म्यान बोल्लेलें म्हजें जिवीतूच आहा म्हणलें म्हणून जायना. आय हॅव टू एक्ट ऑन वॉट आय से. And that comes on decision. So many trials will come, but you will overcome from the trial by the word of God. Because the Lord says, in all of your trials, I am with you. Isaiah 43:2 onwards. देवाचे उतर म्हणटा उदकांतल्यान तू पास जाता वेशी तेन्ना आपूण तुज्या सांगात आहा. उज्यांतल्यान तू वयता तुका उजो लागचो ना. कितली सोबीत उतर आहा देवाची. पूण ही मनाची नवसरणी जायना आमकां उतर सोजमना. थँक्यू जीसस. आयज आमी इतली खुशाल आसोंक जाय, इतली संतोष भरीत आसोंक जाय. जेन्ना जेजून आपले शीस विचून काडलेले ते पासून न्हू उणेपणान आहलेले. कित्याक तेंच्या सांगात तो पवित्र आत्मा त्या तेंपार नासलो. पवित्र आत्मा तेंकां केन्ना मेळला? ऑन द डे ऑफ पेंटेकॉस्ट. And when they received the Holy Spirit with power and fire, they never went to their home back. They went on doing good to others and to give the gospel to the ends of the world. They never lived for themselves. They lived for others. That is the life of filled with the Holy Spirit. That's when I can say I am living a life with the Holy Spirit, in the Holy Spirit. पवित्र आत्म्यान बोल्लेलें जिवीत म्हजें म्हणूंक जाता तेन्ना जेन्ना हांव भायर सरतलें पवित्र आत्म्याच्या सांगातान हांव म्हणटलें पवित्र आत्म्या आय एम स्टेपिंग आउट. यू शो मी द वे.
You give me people. You show me. I'm following you. You go before me. I will not say, I want to get healed from my sickness. I want to this problem, for my problem to get solved. Because I'm dead to my flesh. I will not think about myself. Even though I'm fighting with the sickness, I will say in the name of Jesus, leave my body, spirit of infirmity, count. And I will step outside to go and heal others. Because Lord said, when a believer will lay their hands on the sick shall recover. Thank you, Jesus. हे जाऊन असं पवित्र आत्म्यान बोललेले जीवित. जेन्ना disciple पवित्र आत्म्यान बोलता, जेन्ना ते वयले upper room आसता, 120 people were there. They all were filled with the Holy Spirit. When they received the Holy Spirit, they went outside, not to their home. They immediately Peter and John, they went to the temple and they saw the crippled man. And they said, silver and gold we have none. But in Jesus' name, get up and walk. That time Peter never said, I have this pain, Lord, Holy Spirit, heal me from this pain. No. John never said, I'm having a headache, migraine, please heal me, Lord. No. They went outside and they went on healing people in the name of Jesus. That's the life of living in the Holy Spirit. Yes, Jesus. That's the life living in the Holy Spirit. When I believe and when I confess from my mouth that I am living a life filled with the Holy Spirit and I'm not living for others, I am deceived. I'm faking to myself. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. But the day I will understand, the day I will renew my mind, yes, Lord, this is the truth. When Jesus was filled with the Holy Spirit, He went on doing good to others. When the disciples, they were filled with the Holy Spirit, they went on doing good to others. When Paul was filled with the Holy Spirit, he went outside and preached the gospel. What am I doing? It is a question. If I'm still thinking about myself, I am living a selfish life. If I am an imitator of Jesus, I have to do exactly what He did. Why He had to die on the cross? He is the Son of God. Why He had to die on the cross? Because He obeyed the word of God. Satan came to deceive Him. He said, if you are a son of God, do this and do that. He said, no, it is written 3 times. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. The Lord is speaking to you, each one of you. Listen to His voice. Because Christ came for everybody. And those who believe in Him shall not perish but shall have everlasting life. So Christ never came only for me. He came for each one of us. He delivered us from the power of darkness and brought us into His light. Yes, life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This is the truth. When we begin to understand, and I'm telling you, because see, now for me also so many trials came, but I fixed my mind on something. I have to go and give the word. Because Jesus, He knew His people are lacking in something, suffering, struggling, so many things are there. So He wants His disciple to go and give the gospel so that they will also be set free from the kingdom of darkness and come into the light. And yes, सोयतानाक हे नाका. तेका लागून तो येता कितें घेऊन. पण आमी त्याच्या कोरण्यांक कान दिवपाचो ना. सोयतान येता फकत फोटी घेऊन. तो येऊन आमकां डायरेक्ट कितें घेऊन डायरेक्ट मारूंक शकना because he is already defeated. Now he is coming only with the strategy. Lies. कितें पासून कुडीन जाता आमकां आमच्या शेजाऱ्याच्या घरची म्हणटली आगो तुका तें जाला मुगो पळय गो दुकान आगो हे गो दोतर जायते सांगतली पूण म्हाजो भावार्थ कितलो आहा हे ताजेर थरलेले आहा हांव उतराक कान दिता काय संवसाराक कान दिता ताजेर थरलेले आहा
जेजून सगळ्यांक आमकां आपयल्या, पूण हांव तयार आसा. आमकां सगळ्यांक जेजून आपयल्या, आमच्या सगळ्या पासत तो मेळ्ळा, एकल्या पासत तो मेळ्ळा. कित्याक देवाचें उतर आमकां क्लियरली सांगता, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो म्हणटा. तर सगळीं येयली ना तातूंत, आमी सगळीं येयली. देवान म्हणूंक ना फकत क्रिस्तांवाचो मोग केला वो दुसऱ्या धर्माचो केला वो कोण जेजू कोण अमके कॅटेगरी हा डिसायपलांचोच केला हें म्हणूंक ना. देवान सगळे संवसाराचो केला, पूण जो कोण जेजूचेर विश्वास ठेवता ताका ताचो नाश जावचो ना, पूण ताका सासणीक जिवीत. आतां हांव तर म्हणटा म्हाका सासणीक जिवीत, जाल्यार म्हाका विश्वास नाका जेजूचेर? जेजून केला ते हांवें करूंक नाका? हांव तर म्हणटा म्हजें जिवीत पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत आसा, जाल्यार हांवें जेजून केला त्योच करूंक नाका? हा, कितली कामां केली आमी रावोंक जाय एवरी डे. लॉर्ड गिव मी दी ऑपॉर्च्युनिटी, गॉड शो मी द वे, होली स्पिरिट. One day also I don't want to miss it because I don't know next what will happen. So even that second I want to use it for your kingdom, for your word. I want to live for you. There is no more my own desire, only for you. Lord, this life is for you. किद्याक आमी मातशे पासून म्हणूंक जायना ना ही वस्त आनी देवाचें उतर पुरो धा नाका, धांतली एक आसूनी म्हाज्या सांगाता. नो 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 नो, रिसीव जावपाचें ना, फसपाचें ना सोयताना. जेजू तर येयलो मिशन घेवन, देवान तेका एका कार्याक धाडलो. जेजून म्हणलें ना संवसारान जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू दिसती पडटा न्हू बापा, हांव हें करिना, म्हाका बरे भशेन रावंक जाय, मागीर पळोवया तें. म्हणलें जेजून? म्हणलें जेजून? आमी कित्याक म्हणटा? आयज तर हांव निचो करता देवाच्या उतरार चलपाक. आय हॅव टू लिव आउट. हांवें संवसाराक पाठ करूंक जाय. हे डिसिजन आमी घेवंक जाय. संवसाराक फुडो करून जेजू सांगात आमचो चलपाचो ना. कित्याक जो कोण कुडीन जियेता तो ताचो नाश, ताका मरण फावो, हें उतर सांगता. आतां कोणाचेर चलया आमी? पवित्र आत्म्याची. आतां पळयत आमचेर चलता जाल्यार संवसाराक पाठ करूंक जायना आमी. पळयत आमकां ओडून अहो हाडचो ना, तुका जेजून खुसार मरण तुका न्याय जिवीत दिला, या तुमी, तूं यो. आमकां कॉलराक धरून तो हाडचो ना. देवान आमकां चॉयस दिला. वी वर ऑन द चॉयस नो. प्रेज गॉड, थँक्यू होली स्पिरिट. आतां जेन्ना एक म्हणलें कोणें म्हाका विचारूंक ना कितें जालें तें एंडाक. कोणें विचारूंक ना. आहात तुमी सगळीं हांगा काय कोण घरा पावली? पावस ना तो शिवट मारया न्हू, मागीर लेट जातलो, टायम जातलो. हा, अहें हा कोणाक ना न्हू. थँक्यू जीजस. कितें 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 हांवडे घेवन येयला. आयज देव आमकां सुटका दिता सगळ्या आमच्या चिंतनांतल्यान. आयज देव आमच्या सगळ्या हांगा हाजीर आहा. दोगां तिगां जेजूच्या नांवान एकठांय जाता थिंगा जेजू हाजीर आहा. बापाचो आत्मो हिंगा आमच्या सवे आमच्या सरभोंवती आसा. एक एकल्याक तो पळयता, एक एकल्याचें मन तो जाणा, एक एकल्याची चिंतना तो जाणा. समजता? जेन्ना देवान खायनाका म्हणलें फळ एवेन खाल्लें, पूण देवान येवन आडावंक ना. कित्याक? देवान तांकां चॉयस दिलेली, विचून काडले. तांकां विचून काडून चॉयस दिलेली. विचून काडून चॉयस म्हणजे कितें? जेन्ना देवान तांकां आपल्या सारकिलो केला. देवा कडेन चॉयसाचो नेचर ना. गॉड हॅज द नेचर ऑफ चॉयस, नो. दॅट सेम नेचर ही गेव टू man. That is the reason he never stopped them, because he made them in his likeness and image with his nature. Understand? देवान मनशाक आपल्या सोयंबाचो केल्लो. देवाचो सोयम कितें? देवाक वायट आनी बरें इचून काडपाक गमना. देवाक गमता न्हू. सो देवाक खबर आहा कितें इचून काडूंक जाय, हें काडूं, तें काडूं, तें करूं, हें करूं. तो सेम सोयम तेणेन आदाम एवेक दिल्लो. तेका लागून ताणेन एवेक येवन आती गोडोरूंक ना बाबा हें खायनाका, तुका खायनाका म्हणला म्हणून. कित्याक? तशें तर तो देव कोत्ता जाल्यार देव आपल्याच्या उतरां आडवयता न्हू. देवान सोयम दिला एके भाशेचो आनी वचोन तर आडवयता. हें सारकें? तेका लागून देवान आडवंक ना. आनी तें काम सैतानान चान्स मारलो तेका लागून. पूण सैतानान कित्याक चान्स मारलो? कित्याक एवेन ताच्या उतराक कान दिलो. तेका लागून संवसार जायते उलयतलो. हांव म्हजें कान कोणाक दिता? संवसाराक देवाच्या उतराक. सपोज तर देवाचें उतर वाचता आनी ह्या वद्दान संवसाराच्या वस्तूंक कान दिता, उतराची फॉल्ट आहा? आमी शिकोंक जाय एक कशी फटोवली ती, आनी तिच्या उदाहरणा वयल्यान आमी समजोंक जाय की आमी संवसाराक कान दिवप ना.
म्हाकाय फोन येयलो बेबीक लागून वर ताका डॉक्टरागेर ना हे करूंक जायना सिम्टम सारखे ना आनी कितें जाय ते सांगले आय कॅन्सल इट इन द नेम ऑफ जीसस इफ आय टेक हर इट मीन्स आय डाउट इन द वर्ड आय सेड नो लॉर्ड यू गेव हर लाईफ इट इज यू हू इज ड्वेलिंग इनसाइड ऑफ हर योर वर्ड इज फ्लॅश योर वर्ड इज हिलिंग टू आवर फ्लॅश प्रॉवर्ब्स 4:20 आमकां सांगता देवाचे उतर जावन आसा आमकां पेखोवणी आमचे कुडीक समजता सो कितले कोडे देवान आमकां सुटका दिल्या कितले प्रॉमिसेस आमकां दिल्या थँक्यू जीसस Thank you, Jesus. थँक्यू होली स्पिरिट Thank you, Holy Spirit. सजमले पळयत आपल्यान बोललेले जिवीत म्हणजे कितें करूंक जाय निचवतो आमी आतां आमच्या जिवितान इट इज अ चॉयस आय हॅव टू डिसाइड इफ आय से दॅट आय एम फिल्ड विथ द होली आय एम लिव्हिंग अ लाईफ फिल्ड विथ द होली स्पिरिट बट विथ माय एक्शन आय एम डुईंग समथिंग एल्स आय एम डिसिव्हिंग माय सेल्फ But if I say I am living a life in the Holy Spirit by the led by the Holy Spirit and my action is also according to the Holy Spirit, praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Susmata, Amen. thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Okay. कोणाक कुडीन दूख आहा मातशी फुडें यात थँक यू जीसस कोणाक कुडीन दूख आहा मातशी फुडें यात So can you go 1 Peter 2:24? I'll tell you. Thank you, Jesus. Think. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आम्ही न्हू सगळी उभी रावया आणि एक सिंपल लाईन हा सिंपल लाईन आम्ही सिंग करपाची कोण म्युझिक नासतना सॉंग म्हणूंक जायना जाता song. जाता न्हू जेजू बँड घेवन वयतालो गिटार हा जेजू वयतालो बँड घेवन ना न्हू सो आम्ही एक सिंपल लाईन म्हणूया थँक्यू जीसस ओके विल गो इन दिस वे थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Don't continue, okay? Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus.
thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy, Holy Spirit. 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 Thank you, Jesus. 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 Holy, Holy Spirit. 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 Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus.
Holy, Holy Spirit, 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 Holy, Holy Spirit. I want them to hold it. I'll take this one. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Okay. कितली जाणा हांगा? एक दोन काय? Okay. How many more? Okay. You brother, what pain you have? दुख क्यों लिहा तुका? Thank you, Jesus. दुख कहा? हाँ? A mind problem. Okay. Sister, you hold her hand and tell her, "Will Jesus heal you?" You do that healing thing and you know the, you know what it is. You tell her to close her eyes and you tell her, "Will Jesus heal you?" तुका जेजू बरो कोत्तलो, कोत्तलो, जेजू बरो कोत्तलो. You do it like, carry on. मार्क्स पुढे आहेत, मार्क्स पुढे आहेत. माहिती तर तिचं आता दुख आहा जेजू बरो कोत्तलो. होय. See, everybody is listening now. ती म्हणटा जेजू बरो कोत्तलो. आमकां देवाचें उतर कितें सांगता? जेजूच्या गायांनी आमकां पेकोणी मेवली. फाल्यां मेवतली, परवा मेवतली. आमी ह्या कुडीच्या दुयेंसाक कित्याक फसोन हा पळय. आतां आमी ही सगळी रेतीरा येयन आसलेली पयली सिस्टर. दिस पीपल इज टू नॉट कम. सामान न्यू. तूं न्यू आसा? पयले पाट येयल्या? पयले पाट. सॉरी. ओके. आता आम्ही सोजमोया आणि आयज पेकोणी सामकी जाली म्हणून तुम्ही मनांसान स्वत मानूंक जाय आणि तुम्ही एव्हरी संडे हांगा येवन आमच्या मनाची नवसरणी जावंक जाय. सोजमोले मन तर आमची नवसरणी जायना, आमकां पेकोणी जाल्यार ती भोगना. सोजमता आता हांवें टेस्टिमनी दिल्या कितल्या जाणांनी आयकलेली? सगळ्यांनी आयकलेली. सो म्हाका दूख जाय नासलेली, जाताली. हांवें कितें उलयलें? जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या. कसल्याच दुयेंसाक कसल्याच व्हायरसाक म्हज्या कुडीचेर अधिकार ना, पूण सिम्पटम्स म्हाका सगळे जाताले. कितें सोत मारले? जेजूच्या गायांनी पेकोणी मेवली. आयज म्हाका फुल कम्प्लिटली फिट अँड फायन दिसती पडटा तुमकां. पूण हे सिट्युएशन तशें नासलेले 2 दीस पयले. सिट्युएशन सारखे वर्स आसलेले. अशें दिसतालें देवाचें उतर चलना काय. हांवें म्हणलें ना, पळय तातूंत म्हाका सांगला न्हू, आपूण तुजें सांगता आहा. देवाचें उतर म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमकां पेकोणी मेवली. आमकां ती आतां दिसती पडना, पूण आत्म्यान आमकां पेकोवणी जाल्या. नाव वी हॅव टू होल्ड ऑन दिस वन, बिकॉज दे ऑल आर न्यू. अंडरस्टँड? सो आतां माय देवाचें उतर म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली. व्हेरी गुड. शी अंडरस्टूड. प्रेज गॉड. पेकोवणी जाली. हा आतां जेजू खुर्सार पळय. जेजू दोळे बंद कर आनी जेजू खुर्सार दिसती पडटा तुका. खुर्सार दिसती पडटा जेजू. पळय जेजू कल्पना कर. दिसती पडटा. Stand behind her. Thank you, Jesus. Chair also you can keep. Okay. उतर दोळे बंद कर माय. तुका सजमता कितें म्हणटा ते? जेजूच्या गायांनी तुका पेकोणी मेवली. तुज्या कुडीन कसलीच दूख ना. कित्याक जेजून सोंपली दूख खुर्सार वयल्या तुजी. आतां तू जेजू खुर्सार पळय. दिसती पडटा तुका जेजू खुर्सार? दिसती पडटा? कल्पना कर. खुर्सार आहा जेजू पळय. जेजू पळय खुर्सार. आता जेजू खुर्सार पळय. माथ्यार त्याच्या काट्यांचे कोपेल आहा. रगत व्हांवता. इतले रगत दोळ्यांसान व्हांवता, आख्खे कुडींसान व्हांवता. दोन्ही हातीन त्याच्या खिळे मारल्या, पांयांक खिळे, कुशीक बालो तोपला. इतले कोश्ट ताणें सोंसले. कोणा पासून? आमच्या पासून. आता तू तुवें म्हणूंक जाय तुज्या पासून. तुज्या कुडीन सगळी दूख आहा ती जेजू त्या खुर्सार वयली. ओके.
दोळे बंद कर आणि जेसूची कल्पना कर तुझ्या दोळ्या फुडल्यान. In the name of Jesus, I command spirit of infirmity to come out in the name of Jesus. You have no authority, no power to be in this body. This body belongs to Christ Jesus. It is no longer this body, but it is the Spirit of the Lord is living inside this body. In Jesus' name, I command spirit of infirmity, spirit of pain to leave this body right now in the name of Jesus. You are completely set free in the name of Jesus. You are completely healed in the name of Jesus. Life of Jesus is flowing in your body. Life of Jesus is flowing in your body. Life of Jesus is flowing in your body. You are set free in the name of Jesus. Amen. Amen. आता पळय तुका दुख जाता कितें जाताली ती. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. बेणाचे झाले. Arga Jesu. Give a mighty hands to the Lord. Thank you Jesus. She came today for the first time. The moment I told her by the wounds of Jesus Christ she is already healed, she believed and here she received her healing. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. आता जितले तू ते नवसोडले देवा जेसूच्या गायल्या बोरी जाली म्हाका दुखी कोसले आणि तू कोरीत राहा बोरी जाली जेसूच्या गायानी तू म्हणता न्हू दुखी अधिकारच ना तुझे कडून समजले. अर्गा जेसू आणि जेसू अर्गा दीत अर्गा जेसू वर किती जाता हा काय नाही ना जाऊंकूच शकना तुझ्या काय हा तू खुय हातीन शोल्डरान. ओके जेसू तुका बरो करतलो. जेसू बरो करतलो. जेसू गायांनी आमकां पेकोणी मेळवली. जेसू गायांनी आमकां पेकोणी मेळवली. जेसू बरो करतलो. प्रेज गॉड हालेलुया. थँक यू जीसस. जेसूच्या गायांनी आमकां पेकोणी मेळवली. दोळे बंद कर. In the name of Jesus, I command every spirit of infirmity to out in the name of Jesus. This body belongs to Christ. Lord, it is you. You commanded us, you gave us the authority only to speak the word. And in your name and believing in your word, we command the spirit of infirmity to come out in the name of Jesus. The healing is from you, Lord. That is your part. As the word says, the believer shall lay their hands on the sick and the sick shall recover. In Jesus' name, I command spirit of infirmity, spirit of pain, out in the name of Jesus. You are completely healed in the name of Jesus. Life of Jesus is flowing in your body. 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 Life of Jesus and Jesus तुझ्या भितर जिया. जेजूचे जीवित तुझ्या भितर जिया. जेजूचे जीवित तुझ्या भितर जिया. जेजूचे जीवित तुझ्या भितर पडे. जेजू सुसार पडे. जेजूचे जीवित तुझ्या भितर जिया. जेजूचा मोग जेजूचा मोग तुझ्या भितर जिया. जेजूचा मोग तुझ्या भितर जिया. Life of Jesus is flowing in your body. Life of Jesus is flowing in your body. Life of Jesus is flowing in your body. Thank you Jesus. Thank you. डोळे बंद कर. जेजू विचार कर. जेजू पेकोणी झाली. जेजू तुका सुद्धा दिली. जेजू तुका सुद्धा दिली. जेजू गायनी बोली ते राहिली. Thank you Jesus. देवान केला देव त्यांना आपल्याचे काम इनकम्प्लीट कोणी ना पण म्हणजे फोकस आता जेजूच्या जीविताचे माझ्या पुढे जेजू आमचा मोबाईल आमच्या पुढे पेकोणी दिल्या जेजू तिथले मन बदलते नाही तिथली पेकोणी आमच्या पुढे झाली ऑलरेडी झाली